तो संतोष आमकां भोगता सोम्या मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारां करगां दिता नितळा आमकां करमून परता नितळा आमकां करमून परता आतकी सोम्या आमी आयल्या तुजे सशी काकूट आमचे दयेंतून दाखय फावो न्हय म्हणूंक आमी सोम्या तुजी भुरगीं बक्षी तूं आमची पातकी जिणी परतो संतोष आमकां भोगता सोम्या मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारां करगां दिता नितळा आमकां करमून परता नितळा आमकां करमून परता. मोगाच्या भावा भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक ह्या सांजुदाच्या पुणतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमचे ते सवां इरादे घेवन ह्या भोव पवित्र मंगळाराच्या दिसा ह्या पुणतळाक तुमी हांगासर आयल्यात थंयसर ते सवां आमी सांगात उबारया. प्रतिनिधी माध्यमा मुखांतरी एमिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर भक्तिकां खातीर विशेश करून मागया. कारणांतर ह्या पुणतळाक येवंक जायना त्या पासत माध्यमा मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयतात तर सर भक्तिकांकी मागलेलें सगळें फावो जावं दी म्हण ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या संदर्भार आज आपल्या जल्मा दिसाक देवाक अर्घा सावन मीस भेटयता लविना नोरोना UK लंडन. तशेंच अर्गान ते सवा पासून मीस भेटयता फाबियनी जेसिमेंडोन समियार. अर्गानी ते सवा पासून मीस भेटयता लॅन्सी आनी अविना लोबो आनी कुटुंब निरुडे. तशेंच 10व्या क्लासीची परिक्षा बऱ्यान बरोवच्या इराद्यान देवाचो आदार मागून मीस भेटयता स्वीडन फर्नांडीस उडपी. तांचे इराद्या खातीर विशेष करून मागता आसतना जे कोणा मागतान बसयलां सुडास कडून तांचे बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो प्राजीत काळार आमी आसां. ह्या प्राजीत काळार ह्या मंगळाराच्या दिसा ह्या पवित्र तळार हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयल्या आसता. आयच्या देवस्तुतेंत आमची मागणी देवा मुखार उबारली ती निर्फळ जायनात आनी देवाचें उतरय आमकां लाभता तें निर्फळ जायना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या दिशेन आमची मागणी कळनासतना उबारूंक देवाचें उतरय कळनासतना आमी आयकूंक आनी आमचें तें किर्लोवंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. दोळे धांपया आमी केल्ल्या पातकाची दूख धरया. मंगळा जेजू तुजें उतर आमच्या जिवितांत सदांच येतेच प्रतिफळ दिता. ह्या उतरां सोबे परवो केल्ल्या खातीर पश्चात्तापन भोगसने मगोर म्हणटा सोम्या काकुटकर सोम्या आमी उबारलेली मागणी कितें निर्फळ जायना म्हूण सांगताय पूण मागोवंक आमी आळशीपण केल्लें आसा. मागोवंक फुडें सरोवंक नांव पश्चात्तापन भोगसने मगोर म्हणटा क्रिस्ता काकुटकर सोम्या जेजू सदांच आमकां आदार दिवंक तयार आसा. म्हणलें सत आमी नेणा जाल्या ह्या मुखांतर तुका पयस केल्लें आसा. पश्चात्तापावता भोगसने मगोर म्हणटा सोम्या काकुटकर सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे धांपया आमच्या गरजां खातीर त्या सवां खातीर इराद्यां खातीर आमी मागया.
जे कोणा मागतान बसला तांचे खातीर आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा धर्मदूत बगे वजूता देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां बोबो केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान सड आनी सड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बोबार्थन म्हणून घेवन तुका वळखून फोव कर आनी अशें आख्या प्रितमेचे तुजे पवित्र सभा सदांच वाडत वचूं हें आमी मागतो आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. इजेया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वचप. सुरेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्याक बीं दिवंक आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवंक बुळी भिजयतात, ती सुपळ करतात, तांतूं चिरलोंक लायतात आनी हें केल्ल्या शिवाय पाटी वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्पोळ जावन म्हजेशी पाटी घेना. मागार म्हजी कुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. नितिवंतांक तांच्यास कश्टा अनवरांतली सर्वेस्पोर निवारता. नितिवंतांक तांच्यास कश्टा अनवरांतली सर्वेस्पोर निवारता. म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची गीत गाजया. एका ताळ्यान आमी सकळताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. नितिवंतांक तांच्यास कश्टान वरांतलें सर्वेस्पोर निवारता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जाता. ताची मुखामोळां लजें केदीस भावना. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरांतलो ताका निवारलो. नितिवंतांक तांच्यास कश्टान वरांतलें सर्वेस्पोर निवारता. नितिवंतांक तांच्यास कश्टान वरांतलें सर्वेस्पोर निवारता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. हुंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, सर्वेस्परा तू शुभोत्तम महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे भगवान माथेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुम्या.
तवळ जेजू आपल्याशी सांग लागलो तुम्ही मागताना अनुभवर त्या बरी जायत ते बडबड नाकात तेच म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हण ते चिंतात तुम्ही तांचे बरी करी नाकात की ते आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तो तुमचो बाप जाणा तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्यान जशें सर्गीन तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज्य तुजी खुशी जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पदकां बक्षी आमकां ताळणेन व्हरी नाका आनी कोट्यांतोन आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गेचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमकां तुमचे गुन्यांव बक्षूचो ना देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो गीम आयलो म्हणटाना कठीण वत आनी कठीण वताक लागून तण पासवी रंगाळ पृथ्वी सगळी सुकून गेल्ली दिसून येता आतां तुमी मार्गा बगलेर चलून येतना तण सगळें करपल्लें तुमी पळयतात ह्या वर्सा इल्लोसो पावस चड आयिल्लो म्हळ्यार लेट आयिल्लो जानेवारींत पावस आयिल्लो देखून इल्लें जिवी पृथ्वी आनी तेणें दिसून येता उदक इल्लेशें चड ह्या दिसांनी आसा कित्याक इल्लोसो पावस जानेवारी म्हयन्यांत आयिल्लो देखून पूण आनी थोडे दीस मुखार गेले जाल्यार हें तण आनी गुड्या दोंगरा वयली सगळी सुवात सुकून गेली दिसून येता पूण इल्लो कांय इल्लोसो पावस पडत जाल्यार एप्रील मे जून म्हयन्यांत परत किर्लोन येता परत पृथ्वी पाचवी रंगाळ जाता कित्याक भुमी पडलेलो पावस निर्फळ जायना एक तेंबो पडलेलें उदक तें वेस्ट जायना बघा तें फळ दिवंक शकता कांय इल्लोसो जीव दिवंक शकता कांय इल्लीशी पृथ्वी नव्यान रंगीत पचवी करूंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता तशेंच देवाच्या तोंडांतून भायर सरता तें उतार केदींकच तें निर्फळ जायना आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत जशें पावस आनी बरफ मळबातान पडतात आनी वंप्यांक बीं दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक बी भिजयतात ती सुफळ करतात तांदूळ किर्लोंक लायतात तशेंच म्हज्या तोंडांतून भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजे सरशी पाटी येना बगार म्हजी कुशी पाळटा पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उत्पत्ती पुस्तकांत देवाच्या तोंडांतून भायर सरलेलें उतर अख्खी पृथ्वी रचूंक शकता आकाश मंडल रचूंक शकता जनवरां मनजाती प्राणियां पक्ष्यां रचूंक शकता सर्व उदक उदकांत जिवियां रचूंक शकता देवाच्या तोंडांतून भायर सरता तें उतर मनशाक रचूंक शकता देवाच्या तोंडांतून भायर सरता तें उतर मनशाक वाडोवंक आनी पृथ्वी भरूंक शकता आनी तें उतर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तवळ जिवें आशिल्लें तवळ तें क्रियात्मक आशिल्लें तवळ तें खरें आशिल्लें आतांय जिवें आसा आतांय तें क्रियात्मक आसा आतांय तें खरें आसा देवाचें उतर प्रवाद्याच्या तोंडांतून भायर सरलें प्रवाद्याच्या तोंडा मुखांतर जावं पुरो देवाचें उतर मोयजे मुखांतर जावं पुरो देवाचें उतर इसाया मुखांतर जावं पुरो देवाचें उतर एसेकियल जेरेमिया मुखांतर आमोसा मुखांतर जोना मुखांतर वा जोएला मुखांतर वा हबक्कूक मुखांतर भायर पडलेलें तें उतर तें कितें अशें निर्फळ जावं ना जायत्याची काळजां सिनूंक लागलीं जायत्याची मनां परिवर्तन करूंक लागलीं जोनाचें उतर म्हणजे देवाचें उतर जोनाच्या तोंडांतून भायर आयलेलें देवाचें उतर
निनिवेच्या लोकांक परिवर्तन जावंक शकलें. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलीं उतरां जायतें बरें फळ दिवंक लागलीं. जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर आयलेलें तें उतर, देवाचें उतर, तें निर्फळ जावंक ना. पळया, ताणें गलिलिया सरोवरांत मासली पकतल्या दोगांक आपयलें, पेद्रूक आनी ताच्या बाबा कोणाक, जिल्ली बाई ना हांगा, कोणाक, आंद्रेक आपयलें. जिल्ली बायले जाप दिती टपक्क करून आंद्रेक आपयलें आनी तें उतर निर्फळ जालें. निर्फळ जावं ना. पेद्रू आमच्या मदें अजुनूय जिवन आसा, आंद्रे आमच्या मदें अजुनूय जिवंत आसा. जेजून म्हणलें, पेद्रू आनी आंद्रे हे म्हजो पाटलाव कर आनी फुडें तुमी मनशां पकतल्यात. जेजून मुखार वचून देवाच्या दोगां पुतांक आपयलें. कोणाक, जुआंक आनी जाकोबाक आपयलें. आनी तें उतर निर्फळ जालें. निर्फळ जावंक ना. जुआंव आनी जाकोब आमचे मदें आसूं जिवन आसात, ताचें उतर आमच्या मदें आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 12 जाणां आपोस्तलांक आपयलें. सुका कडेन बसलेल्या माथेवाक आपयलें. साऊल आसलेल्या पावलूक आपयलें. देवाचें उतर सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें निर्फळ जावंक ना. भुकेल्या लोकांची दुर्गत पळोवन देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें, सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर 5 उंडे 2 मासल्यो 5000 लोकांक वाडोवंक साध्य जालें. सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर बेतसायदाच्या तळ्या लागीं आसलेल्या त्या आंकुडलेल्या हातासून मनीस नीट जावंक शकलें. देवा सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर कुर्ड्या बार्तिमेवाक दिश्ट लावंक शकलें. सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर 10 जाण कोडकारां नितळ करूंक शकलें. विधवीच्या पुताक जिवंत करूंक शकलें. नायमगांवच्या त्या विधवीच्या पुताक जिवंत करूंक शकलें. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायराच्या दुवेकी जिवंत करूंक शकलें. सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर लाजराक जिवंत करूंक शकलें. तशेंच त्या पातकी स्त्रियेक नवें जीव दिवंक शकलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर तें निर्फळ जावंक ना. उसांबळ जाल्लो गलिलिया सरोवर तो शांत जालो. वळचें ती वारां ती लारां आनी वारें थंड जावंक लागलीं. देवसार सोम्याच्या उतरां पळोवन धांवले, स्तब्ध जाले, मोने जाले, उलय नासतना रावले. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर पेद्रूची तलवार पोत्यान घालूंक शकली. नास जावंक सोकूंक नांत, बगार जिवे उरोंक सुरू जालें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून देखून हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा, देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक आनी खरें. तें जिवें आदी आसलें तें जिवें आतां आसा. तें क्रियात्मक आदी आसलें तें आतां आसा आनी मुखारी आसतलें. देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक आनी खरें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तें निर्फळ जावंक शकना. देखून जेजू म्हणटा, देवाचें उतर बदलूंक हांव घेवंक ना. एक थिबो पर्यंत, एक योठा पर्यंत हांव बदली करूंक घेवंक ना. बघा, देवाचें उतर संपूर्ण करूंक म्हणा वयला, संपूर्ण करूंक. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी तें देवाचें उतर तें खंडीत जीव दिवंक शकता. ओंपियाच्या ओंपारींत जेजून कितें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक गेलो, खंयसर गेलो, बऱ्या गाद्या सुवातेर ओंपूंक गेलो. तुमी जाणांत गादे ओंपच्या पयलें कितें करूंक आसा, गादे बरें करून कोसूंक आसात, आदा करूंक आसात, मेर काडूंक आसा, बोंतणीचें बोलें पुरा बेणून आसा. आनी सगळें आदा करून जाल्या उपरांत, कोसून जाल्या उपरांत, पळें घालून जाल्या उपरांत, वा गुंठ्योवन जाल्या उपरांत ओंपी ओंपडेंत बी काणून वयता. आनी तो ओंपता आसतना उबें आनी एकोडे आनी दोडे ओंपता, उबें आनी आड ओंपता, एकोडे दोडे ओंपता आसतना बगलेक तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडटा. मेरेर पडलेलें बी तें सुकणीं, पारवे, पुंडादा, डोंकां येवन खातात. तक्षण तें मायाक जाता. कांय थोडें बी कांटा मणेर आसलेल्या कांट्या झाडां मदें पडटा आनी तीं सुकणीं खावंक शकनात. पूण तें किर्लता पूण बरें करून वाडना.
ही कांटा जडां ताका अडसून धरतात बरें ईठ मेळना बरें उदक मेळना तें जायगी नाका म्हूण वाडता काही थोडे बी गाद्याच्या बोगलेर आसलेल्या कडपी सुवातेर रेडे पाडे चलतना गाद्याची कांय इल्ली माती इल्ली उदक घुसळना थंयसर इल्लीशी माती उदक आसता देखून थंयसर ती बीम पडटा तें फटक किरलता पण पाळां रोमोवंक अवकाश ना देखून तें थोड्या तेंपान सुकोवन करपून वता काही थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडटा तें बरें किरलता ताका बरें उदक आसा बरो ईठ मेळटा बरी जतन मेळटा देखून तें बरें फळ दिवंक शकता 30, 60 आनी 100 वांट्यांनी आनी जेजू म्हणटा ही ओपार भोव अपुरबायची म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो म्हणटा कान आसा जाल्यार आयका तुमी कान आसा जाल्यार आयका देवाचें उतर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर कोणाक तें मेळटा कोणाक तें आयकूंक मेळटा कोणाक तोमास कोणाक कानान आसयल्ल्यांक आमकां म्हळ्यार जनरली म्हणूंक जायना आमी कान आसयल्ल्यांक मात्र आयकूंक मेळटा देखून जेजू म्हणटा कान आसात तुमी आयका देवाचें उतर कान आसल्यांक मात्र आयकूंक मेळचें पूण जेजू कितें म्हणटा थोडे फावटी तुमी कान आसात तरी तुमी केप्पे जाल्यात वयगी 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 ना गे थोडे फावटी शेरमो जाताना आमची स्विच ऑफ करता हांव न्ही गे गोत न्हिदता सायडीच्या म्हणटा हांव आडे शेरमो जाल्ल्यान म्हाका हेचूर कुट्टी जायते ते दळमसर बरी एक 10-15 मिनटां न्हीद जाता पदरा इल्लो शेरमो लांब दिल्यार इल्ली न्हीद चड लांब देखून थोड्यान म्हणचे आसा फादर इल्लो शेरमो लांब दिया फादर काल्याक एक 20 मिनटां चड न्हीद येत न्हू कळ्ळें गी थोड्यांक घरा भुरगीं दोसतात न्ही न्हिदोंक दिनात पारां करतात पांय ओडटात तें करतात बरो निस्सो वेळ कितें म्हळ्यार इगर्जेन मिसा वेळार न्ही गी तेंय शर्मा वेळार उरल्या वेळार दिमी घालूंक उबा रावंक बरो आसता न्ही शर्मा वेळार 10-15 मिनटां उगोत बसोंक आसता कुमटी आड घालून बसल्यार जालें थोड्यांक बरें एक्सपिरियन्स आहा आडपडना थोडीं आडपडटात गुत्तू नातली एक्सपिरियन्स आसली मनशां बरें कर न्हिदून आसता देखून पळया ते दळ शर्मावर कालें सांगलें कोणाची सुवार्ता आतां हांव विचारलें जाल्यार सुवार्ता कोणाची वाचली आज म्हळ्यार कोणाची सुवार्ता वाचली आतां हांव विचारीन जाल्यार सांग बाय कोणाची सुवार्ता वाचली म्हळ्यार कितले जाणांक गोत्ता आसा कोणाची आं आं मातेवाची कोणाची सुवार्ता वाचली आज सांगा पळया कितले जाणांक कान आसात आं कितले जाणांक मातेवाची आनी थोड्यांक डावट आं तीन एकले म्हळें तुवें म्हणे पळया म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो जेजू ताकाच म्हणटा तुमी कान आसा जाल्यार आयका हेजी सुवार्ता माते वाचीत पूण थोड्यांनी ती आयकूंक ना कोणाची सुवार्ता म्हूण तेंगी पयलें वाचप कोणाच्या पुस्तकांतलें हां इजाय वयगी शुअर थोड्यांक कोत्ता इजाया थोड्यांक कान आसा थिंग आयकतात थोड्यांक कान ना गुतूच ना कोणाची सुवार्ता कोणाच्या पयल्या वाचप बी गोतू ना निमाणें फादरान शर्मो सांगलो काले म्हणी गोतू ना म्हजी तकली खंय आसली गोत्ताय म्हजे मंडो पेंटेन आसलो खंय किन्नी घडी पेंटेन फाटी येता 2 किलो मास व्हरूंक दवरलां सांगलां हांवें बरें करून दवरता की ना गोतू ना हांव उबतू दवरता की मास दवरता की इंत ना भुरग्यांक सांगून आयलें हांव शिका एग्जामाक बरें कर ना म्हूण सांगून आयलें भुरगीं मोबायलार आतां कोणा गोतू मोत घरात भुरग्यां थंय कूड हांगा मोत मोत देखू थोडे फावटी कितें जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कान आसात पूण आयकूंक तयार नात स्विच ऑफ करून दवरता हांव आनी केदाळ आमी आयकोवचें कोत्ताय एनावन्समेंट आसता न्ही आयताराचें न्ही चिटी वाचल्यो कोणाच्यो म्हळ्यार हां आयकता हांव तेंय सुकोन हांव चिटी वाचच्यो आनी कालें कितें थोडी खूब हें आसात पळय कळोवण्यो त्यो बऱ्यो आयकता हांव कांय आयकना जाल्यार परतून विचारता फादरा म्हण सांगलें समजोना कालें म्हूण विचार म्हूण केलें देखून देवाचें उतर म्हणटा देवाचें उतर तुमच्या कानान पडत जाय कानान तावन मोती घोसो जाय मोती तावन काळजाक जाय काळजांत तावन तुज्या हातांत पांयांत वचो जाय देवाचें उतर अशें फळ दिवंक शकना देवाचें उतर अशें फळ दिवंक शकता की आतां बायबल आसा न्ही बायबल तुमी आल्तारी दवरला थंय फळ दिवंक शकता की आंबे लिंबे कोंबे जातात की थंय जाता ते जायना
देवाचें उतर फळ दिजें जाल्यार कितें करी जायी तुवें घरा आसलेल्या मनशांत तें सदां वासी जायी वासून जाल्या उपरांत तें तुज्या रांदच्या कुडांत न्ही गे तें तुज्या मागण्याच्या कुडांत तें तुज्या ते आंगणांत तें तुज्या शेतांत तें तुज्या भटांत समरा तें तुवें करण्यांनी करून दाखय जाय न्ही गे वय गे न्ही रांदतना सुसणी काय जायचें की नाका जायचें की नाका ये देवा तुमची तोंडां पळयल्यार सत्य सांगता आज तर निमाणो शुक्रार आयले बरया उपास करून करून मागणें करून करून दंडवणी करून करून व्हडले व्हडले कुरीस ओवन ओवन तुमी इतले थकून गेल्यात की ये देवा कली गत इल्ली सुडसुडी जाया इल्ले तोंडां आसो दिया इल्लेशें वय जाल्यार वय म्हूण सांगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें उतर जिवें तें क्रियात्मक तें खरें जावचें देवाचें उतर हांवें आयकोन तें नियाळन तें म्हज्या काळजा मतीन व्हरून तें म्हज्या हाता पांयांनी हांवें घाल्ल्यार मात्र तें फळ दिवंक शकता निनेवेच्या लोकांक जोना प्रवाद्यान देवाचें उतर परगट केलें आनी ताणें आयकलें माथ्यार गोबर घालो गोणी वस्तुरां न्हेसलीं तांणी प्राजीत केलें उपास केलो दंडवणी केली माया मोगाची जिणी जियेली आनी तवळ तें उतर जिवें क्रियात्मक जालें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो फळ दिवंक शकलें तुमी नवोत बायबल व्हरून बरो बायंड करन तो आल्तारीर दवरल्यार देवाचें उतरां बरो मान करता म्हण ताका बरो जेलो घालो आनी दुमकान दुंपयलो तशेंच राव आमच्या काळजांत येनाका म्हूण सांगून आमी सांगलें जाल्यार तें उतर जिवें जाता तें क्रियात्मक जाता तें फळ दिवंक सकना बगार तो उक्तें करी जाय दिसपट तें वासी जाय आनी तुज्या दिसपट त्या वावरांत जावं कुजनांत जावं शेतांत जावं भटांत ऑफिसांत कामाच्या सुवातेंत खंय जाल्यार तें तुवें कार्यगत करी जाय देखून रांदतना जाल्यार सुस्निकाय जायचें की ना ह्या दगीच्या दिसा रांदूंक बारीक कश्ट रांदच्या कुडान न्ही गे वय की न्ही गॅसा मुखार पळे बाजूंक कश्ट देखून रांदतल्या मनशांक सोंसणीकाय जायचे रांदतल्या मनशांक मोग जायचे देखून मोगान बरें करून रांदलेलें बरें रुचीक जाता तशेंच ऑफिसांत काम करतल्यांनी मोगान काम करी जाय सोंसणीकाय जाय मोग जाय सोडदोड जाय इस्कालांत काम करतल्यांनी तशेंच भुरग्यांक मोग जाय इस्कालांतय मोग जाय आनी सोंसणीकायेन काम करी जाय हर एक काम कृषीचें काम जाल्यार तशेंच आज लायिल्लें जड फाल्यां आंबे जायचे म्हळ्यार जाता आज लायिल्लो माडो कावो तो फाल्यां नारळ जायचे म्हळ्यार जाता आज लायिल्ली माडा कावाची फाल्यां माडयेची कावा ती फाल्यां पोपळां जायचे म्हळ्यार जाता जायना सोंसणीकाय राख जे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो निर्दिश्ट काळ पर्यंत तसो पोस करीचे मोग करीचे बेश्टेन जायना तशेंच देवाचें उतर आमी वासीचे तें कार्यगत करीचे देवाचें उतर आपणेंच तें सुफळ जावंक सकना तें म्हजें आनी तुजें मुखांतर सुफळ जाय म्हजें आनी तुजें मुखांतर कार्यगत जाय देखून जेजू म्हणटा तुमचे कमर बांदा तुमची बेतकाठी हातान धरा तयार रावा सेवा करा म्हजे हात तुमी जाय जेजू म्हणटा कितें म्हणटा तूं उजो पेटलोलो जाय हातांत पेटलोलो जाय तूं उजो आनी तो तुमी पेटयसय तुमी म्हजे हात तुमी म्हजे पाय तुमी म्हजें तोंड तुमी म्हजे दोळे तुमी म्हजे कान तुमी जाय म्हणटा जेजू देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याचे दोळे जाल्ले आमी सोम्याचे कान जाल्ले आमी सोम्याचे तोंड जाल्ले आमी सोम्याचे हात जाल्ले आमी सोम्याचे पाय जाल्ले आमी ह्या सोम्याक प्रतिफळ दिवची कामां आमी करी जाय देखून जेजू म्हणटा कितें म्हणटा म्हजें उतर निर्फळ जायना तें सुफळ जावचे दिशेन तुमी वावर करी जाय देखून तुमकां कान आसा जाल्यार आयका ओंप्यांचे ओपारी अपुरबायन देवाचें उतर कशें फळ दिवंक शकता बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी कशें फळ दिता कशें फळ दिता कित्याक म्हळ्यार तसो बरो पोस जाता थंयसर तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें देवाचें उतर म्हजें थंय जिरोवन म्हजें थंय कार्यगत करून ह्या मुखांतर येतेच फळ दिवचें आसलो वावर हांवें करूंक जाय म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता आनी अशें आसतना देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक खरें तें करच्या दिशेन वावुरतना बेश्टेंच आमकां जायना देवाच्या सक्तेचो आदार जाय देखून आमी मागणें करी जाय देवाचें उतर वासी जाय
आनी हें उतर वाचल्या उपरांत कितें म्हणत जाय देवाचें उतर वाचल्या उपरांत हें उतरा कालची ते परगट करूंक म्हाका कृपा दी देवा तितलें मागल्यार पुरो तुवें आनी खंडीच म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू ती कृपा निरंतर तुजे थंय वळोवन येतली पूण आमकां मागणें करूंक कशें म्हूण कळना कळ्ळें गी मागणें करूंक कशें म्हूण कळना दिमी गेल्ले कुडले आत उबारता हांव आमच्या बाबा म्हणटा हांव दिमी गेल्ले कुडल्यान आत उबारता नमार मरे म्हणटा हांव म्हण न्ही बारी बरें पूण आमी कशें मागणें करी जाय कित्याक मागणें करी जाय म्हणलें आमी समजूंक जाय कित्याक आमी मागणें करी जाय कित्याक म्हळ्यार हांव वस्कत म्हजे वरवीं कांय हांव करूंक शकना देवाचो आदार ना जाल्यार म्हजें थंय कांय जायना म्हणलें हांवें स्वस्थ मोतीन दवरूंक आसा त्या दिशेन देवाचो आदार भोव गरजेचो म्हणले दिशेन हांवें मागूंक जाय मागण्या भायर दुसरें कांय साध्य ना देखून हांव म्हजेच तकी कांयच करूंक शकना हांव कितेंय करता जाल्यार देवाच्या सक्ते वरवीं देवाच्या कृपे वरवीं देवाच्या आदारा वरवीं मात्र आनी तो आदार कृपा सगळ्यात मेळचे जाल्यार हांवें मागण्या मुखान मात्र ती जोडूंक जाय देखून हांवें ते मोतीन दवरी जाय थोडे फावटी हांवें चिंता म्हजो ताळो म्हजी सबाई म्हजें सगळें हांव कांय करूंक शकता म्हणटा हांव जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजेच तकी हांव कांयच करूंक शकना बगार देवाचे कृपेन मात्र हांव करूंक शकता म्हणलें सत्य देवाचें उतर आमकां दिता देखून आमी हर एक पटी मागत जाय सोमया लागीं ती कृपा मागत जाय कित्याक हांव म्हजेच तकी कांयच करूंक शकना दुसरें कशें मागत जाय पयलीं उदक पियेचें मागीर मागत जाय की म्हजो ताळो सुकलो देखून उदक पियेलो कशें मागत जाय जेजू कितें म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत बोपर म्हणटा तूं मागतना गुपीत कुडा भितर वचू न्ही गे गुपीत आसा त्या तुज्या देवा लागीं माग न्ही गे म्हळ्यार भवार्थान गुंडायेच्या भवार्थान गुंडायेंत देवाक पळय आनी त्या देवा पळय त्या देवा लागीं माग भवार्थ म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो बरवसो भवार्थ बरवसो आनी मोग दवरन तूं माग संभवली म्हणटा भवार्थ बरवसो मोग तीन संगती ह्या तिनी संगतींनी तूं माग भवार्थ बरवसो आनी मोग ह्या तीन संगती मुखार दवर माग तूं खंडीत घेताय गुपीत तुज्या कुडा भितर वच आनी त्या तुज्या देवाक पळय आनी त्या देवा लागीं माग तुज्या कुडा भितर अंतस्करणांत तो भवार्थ घट कर बरवशान माग मोगान माग आनी खंडीत तुका मेळटलें आनी देव आमकां दिता की म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो तूं माग एक संगतीक ती संगत तुका मेळत ना कळ्ळें एकलो मागतालो की हांवें केरळाची राज्य लॉटरी काडल्या केरळाची उरलेले काही राज्य लॉटरी येना न्ही केरळाची राज्य लॉटरी काडल्या म्हाका एक 10 करोड मेळचे खातीर मागूंक ताणें सुमार तिऱ्यो केल्यो की सुमार 9 केली की लॉटरी कळ्ळें लास्ट दीस आयलो कळ्ळें ताका 100 रुपया मेळोना कितली 9 कितल्यो रितिऱ्यो पुरो केले सगळें वेस्ट कळ्ळें एक दीस तो एका याजा केला की आयलो की आनी म्हणालो की हांवें एक लॉटरी टिकेट काडून गेल्ली 10,000 बंप 10 करोडांची बंप ड्रा हांवें ते ड्रॉ मेळच्या खातीर तें प्रायज मेळच्या खातीर 9 एका पुंतळार केली 3 रेतिऱ्यो एक कडेन केल्यो आनी 3 रेतिऱ्यो इतलें पुराय केलें टिकेट उठोवना आनी तवळ याजक म्हणालो की तूं कालें करताय हांव एक बिजनेस करता कितलीं भुरगीं तुका 2 भुरगीं तुजें घर ल्हान गी व्हड घर घरा खारांनी आसा खार आसा बायल आसा भुरगीं आसात मागीर जेवंक हांव कोणें आसा ना बाबा घट्ट आसा पुरो मागीर काल्या तुका 10 करोड देव जाणा तुका कितें जाय तें पुरो आसा वयगी तुका कितें ना घरान समाधान ना बदर बायल सदां हांवें कितें करता समाधान ना तें मागल्यान तुवें ना तो 10 करोडाच्या फाटल्यान गेला कळ्ळें गी म्हणजे मोगाच्या बाबणी न्हू कितें मागता हांव मेळना हांव थोडे फावटी आमी मागता देव आमकां दिना कित्याक वता कित्याक म्हळ्यार देव आमकां बरें जाणा कित्याक म्हणजे मातेवाच्या वांजेलां जेजू म्हणटा तुमच्या भुरग्यांक कितें जाय तें तुमी बरें जाणात वय गी कोणी भुरगो एक इच्छू मागता इच्छू तांतये बदलाक इच्छू मागता तुमी इच्छू दितात ते तांती दितात की इच्छू दितात तांती दितात
दोन तांतयां दितात न्ही गे थोडे पटी अशे तांती काय ना भाजून दितात हाफ बॉयल फूल बॉयल म्हणून न्ही गे भुरग्यांक कोण मोठो जायचे भुरगीं थोडे पटी मासली मागतात मासली न्ही गे म्हाका फ्राय जाय चिकन फ्राय जाय म्हणून न्ही गे ताका जीवदाळ फ्राय करून दिता ते हां दिता ते दिनात तुमची आवय बापाय तुमी देखून भुरग्यांक बरी मासली कांटे नातली न्ही गे कांटे नातली मसाळ मासली बरी बरी बांदून दितात न्ही भुरग्यांक जाल्यार शिमटेसो तुमी जाल्यार मांड्याचो खातात कांटे मांड्यांत अशें पळय तुमकां तुमच्या भुरग्यांक कितें दी जाय तुमी बरें जाणात न्ही गे बरें जाणात कोणी भुरगे म्हाका तरणी मिरसांग जाय जाय सकाळीं 4-5 खावंक जाय म्हणून दिता ते जिरगी मिरसांग तरणी मिरसांग तुमी जाणात भुरग्यांक केल्यार उलपता म्हणून दिता ते दिनात न्ही गे तुमच्या भुरग्यांक कांय ल्हानशा भुरग्यांक धाकटो भुरगो म्हणत जाल्यार वंदने क्लासीस आसता म्हाका सिगरेट जाय डाडा दितात ते तुमी कानपडे दिशात सिगरेट घे दिनात सोरो दिनात ल्हान भुरग्यांक दिता ते दिनात वीक विसरल्यार दिता ते म्हाका एक 100 ml वीक दी डाडा म्हणून दिता दिनात तुमच्या भुरग्यांक कितें जाय जे कितें नजो तुमी बरें जाणात देखून तुमी जाय जाल्ले मात्र दितात नाका जाल्ले दिनात आनी आमी मनशां इतल्या समजणेचे इतल्या कुस्कूट जाणवयाचे मनीस आमी आमच्या भुरग्यांक जाय जाल्लें बऱ्यांतलें बरें दिता जाल्यार परिपूर्ण जाणवय आसुल्लो परिपूर्ण मोग आसुल्लो परिपूर्ण सकत आसुल्लो देव ताच्या भुरग्यांक कितें जाय दिना गी दिता की दिना सांगा दिता पूण आमकां सोंसणी काय ना आमकां मागिल्लें मेळजेत कळ्ळें आमी लॉटरी टिकेट काडल्यार आमकां ती लॉटरी उठजेत हौजी काडल्यार आमकां एक प्रायज म्हणी मेळजेत नातल्यार काडूंकच काडना कळ्ळें मागिल्लें मेळजेत आमचे हट्ट ते थोडे पटी ते मेळना जाल्यार आमी लॉन्स दिवंक पळयता लॉन्स कळ्ळें गे देवाक लॉन्स दिता कळ्ळें बोरवेल काडटा देवा उदक दिजेत दिल्यार 100 रुपयांची वाती पक्षी कितें पेटयता दिल्यार मात उदक दिल्यार मात नातल्यार गोंयटा नांदना कळ्ळें थंय कंडिशन आसा आमकां आमी म्हळ्यार आमकां मागिल्लें मेळजेत मेळना जाल्यार तुका पयशे जाल्यार दिता तुका मीस जाल्यार दिता तुका वाती जाल्यार दिता खालें दिता दिजेत तुवें दिजेत कळ्ळें ऑप्शन ना देवाक तशें मागणी आमची कंडिशनल मागणी जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक पटी आमी कितें मागूंक जाय देवाची खुशी तुजी खुशी वयत तर सोम्या म्हाका हें दी तुजी खुशी वयत तर म्हाका तें दी तुजी खुशी जेजून मागतना केदार म्हळ्यार बापा म्हज्या मागणें आयकत आय देखून हांव तुका अर्गां दितां तुजी खुशी वय जाल्यार सोम्या म्हजी काल्स निवार तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजी काल्स निवार म्हजी काल्स निवार म्हाका तें मेळनाका मेळोंकूच नजो म्हूण मागलें ना तुजी खुशी वय तर मात्र म्हजे वयली काल्स निवार तुजी खुशी न्ही म्हजी खुशी तुजी खुशी आनी एक पटी मागतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तशें कलतेपण आमचें तें आसूंक जाय ना म्हाका तेंत जाय तेंत जायचें म्हळ्यार देव चिंता ओके जाय वस म्हजो आदार तुका ना वस कितले जाता वस मनशान एक चिंतीचें मागच्या पयलें मागचें कित्याक आमी कित्याक मागचें हांव म्हजेच ताकी कांयच करूंक शकना एक उडास दवरा आमी आमचेच ताकी कांयच करूंक शकना देखून आमची खंयचींय कामां घर बांदतना जावं दी काजर जातना जावं दी भुरग्यांक जल्म दिल्ल्या वेळार जावं दी खंयचेंय काम करतना देवाचो आदार मागून एक मागणें करनच आमी खंयचेंय काम आंगड जावं दी घर जावं खंयचेंय सुरू करता कित्याक आमचे वरवीं आमी कांयच करूंक शकना हें स्वस्थ आमी जाणा जाय आनी हें जाणा जाल्या उपरांत आमचे वरवीं कांय करूंक आमकां जायना देवाचो आदार गरजेचो म्हणल्यार समजून देवाची आदाराची कृपा मागत जाय आमी मागत जाय आनी ती मागतना देवाची खुशी कितें म्हणल्यार समजून मागत जाय तुज्या खुशे प्रमाणे जावं आज गरबान उमाय सरता तुज्या खुशे प्रमाणे देवा आशिर्वाद घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे पंत पावय न्ही हें जातात तेचेंत देव कितें म्हणटा जायत वस तूं तुजेंतलें घेताय जाल्यार हांव तुज्या सांगात ना जर तर तुजो पूत वा धूव हट्ट करता आनी म्हणटा म्हाका एंत जायचें त्यात तुज्या डेडेकाच जायचें नाका पुता तो सवानी शिकोवंक ना तो बरें करन शिकोवंक ना तो बरें करन ताज्या लागीं पयशे नात तो आतां पांयार रावोंक ना देखून तो नाका म्हूण दिसता ना दाडा ना मम्मी हांव ताचे कडेन तुमो केला हांव ताचे कडेन तुका जाय तेंत जायचें म्हूण हट्ट धरीत जाल्यार बापूय कितें म्हण जायत वस तुज्या खबरेक हांव ना तूं तुजेंतलें वस ताचें इथं सोडतें आनी तें गेलें बापायचो सहकार ना आवयचो सहकार ना गेलें 4 दीस 5 दीस 10 दीस संतोशान मागीर अय्यो देवा हांव सुकोवन पडली म्हाका जायना परतून फाटीं रडोवन सॉरी डाडा सॉरी मम्मी म्हूण फाटीं आयली पळय कितें तशें जाता देवा लागीं थोडे फावटी आमी हट्ट जावन दिज्ज जावन देवा लागीं मागता देव म्हणटा जायत वस
तुका जायना खाण घे तुज्याच पदवेन तुज्याच सक्तेन तूं मागताय तुज्याच सक्तेन तूं आशेताय न्ही वस जाता जाल्यार खाण घे वस आनी तो वेता 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 कांय मेळना परतून फाटी येता वेचीक पुताच्या पयल्या पुता बरी वेचीक पुताचो बापूय आपणे ताच्या वेचीक पुता बरी तो ताच्याच आतापायन गेलो मागीर जायना म्हूण फाटी आयलो कित्याक म्हळ्यार ताका बापूय ना जालो थंय भाऊय ना जालो देवाचो आदारय ना जालो थोडे फाटी आमच्याच सक्तेन आमच्याच पदवेन देवाचो आदार नाका देवाची गरज नाका देवाची कृपा नाका म्हूण आमी येता एरुकूत अडगना मरक्कत अडगना म्हूण येता अठराशी येता कोणाची गरज ना थोडे फाटी सगळे हात पांय बांदतात मागीर सगळो काळोख सगळो अंधकार सगळ्यो वाटो बंद जाल्ल्यो दिसून येतात देवाच्या आदाराची थंय ना सगळं जळक ना जाता परतून फाटी येता हांव आनी देव म्हणटा आतां तरी म्हजो उडास आयलो गी आनी कितें म्हणटा हांव लास्ट देवा लागीं जाय देवा तुवें मागिल्लें तुका खुशी आहलें दी म्हाका खुशी आहलें दी आनी देव बरें दिता म्हज्या मोगाच्या बाबडीन बरें दिता वायट दिना कशें आमच्या भुरग्यांक बरें दिता हांव त्याच मोपान देव आमकां बरेंत दिता तुमी चिंता तुमी मागिल्लें खंयचेंय निर्फळ जालां गी कोणी सांगा हांगासलो कोणी आत वयर घालून सांगा म्हाका तुवें इतले पर्यंत मागलां खंयचें म्हणी निर्फळ जाल्लें आसा गी कांयच मेळनातलें आसा गी सांगा कोण म्हणी आसा जाल्यार आत वयर घाला आनी कोणी आसा जाल्यार आत वयर घाला कोणी मेळना जाल्यार येनात हांगासर येता ते मागिल्लें कांय मेळना जाल्यार येता ते बेश्टे हांगासर येता ते आराधन करूं नवें करूं मिसाची बरें येना सगळ्यांक मेळना म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो तुमी पळया सांगोस्तिनाची आवय मोनिका कितले मागताली ती एक दीस न्ही म्हज्या मोगाच्या भावन वर्सां घातले त्या पुताच्या परिवर्तना खातीर निरंतर मागोवन आसली दुकां गळोवन आसली एक दीस बिस्प आंब्रोज म्हणालो आळे बाये तूं गळयताय ती दुकां केदींच निर्फळ जावची नात निर्फळ जावची ना उडास दवर तूं मागोवन ती गळयताय ती दुकां बिलकूल निर्फळ जावची नात आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मोनिकाचें मागणें आतां भाग्यवंत मोनिका म्हणटा सा मोनिका म्हणटा आमी तेचें उतर देवान आयकलें आगोस्तीन परिवर्तन जालो नास्तीक आशिल्लो आस्तीक जालो पवित्र स्नान घेतलें याजक जालो बिस्प जालो पवित्र सभेचो दोतोर जालो आनी आज आवयसो आनी पुताचो आगोस्तीनाचो आनी ताच्या आवयचो दीस फाटीं फुडें करना आमी आज पवित्र सभेन आचरण करता भाग्यवंत आगोस्तीनी भाग्यवंत मोनिका म्हज्या मोगाच्या बाबून कदाचित कोणाचें मागणें येदोळ पर्यंत निर्फळ जाल्लें ना देव केप्पो न्ही मनीस केप्पे जातीत मनीस देवाचें उतर आयकनासतना रावत मनीस देवाच्या उतराचो तिरस्कार करीत पूण देव मनशाचें मागणें आयकनासतना रावना देव मनशाचें मागणें कितेंच सांडिना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुज्या खऱ्या खाळसाण खऱ्या मनान खऱ्या सक्तेन तूं मागताय जाल्यार ते सगळी मागणी देव आयकता आनी तुका कितें गरजेचें कितें तुज्या फायद्याचें तें पळोवन मात्र देव दिता सोडल्यार उरलें दिना देखून सलमान रायान कितें मागलें सलमान रायाक देव दिश्टी पडलो आनी म्हळें तूं माग तूं कितें मागताय तें हांव दितां कळ्ळें गी सलमान रायान भांगार मागोवंक ना ताणें सैन मागोवंक ना मिलिटरी मागोवंक ना ताणें व्हडलें रावळेर मागोवंक ना ताणें कितें मागलें जाणवाय ह्या परजेची आडलतें करूंक ह्या परजेचें आडलतें करूंक म्हाका जाणवाय दी फकत जाणवाय मागली देवा खुशी जालें म्हज्या मोगाच्या त्या जाणवाया सांगाता ताका रावळेर ताका सैन ताका अधिकार ताका जाणवाय ताका भांगार ताका सगळें देवान दिलें म्हज्या मोगाक सगळें दिलें पण देखून आमी मागतना कितें मागता आमी जाणा जाय देखून आमी देवाचें उतर आमी आयक जाय तें जिवें क्रियात्मक करूंक प्रयत्न करी जाय तें करूंक देवाचो आदार गरजेचो तो आदार माग जाय मागतना खऱ्या खाळसाण खऱ्या मनान बरवशान बावार्थान आनी मोगान मागूंक जाय तवळ आमी घेतले हांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आयच्या सुवातेंत जेजू मागणी करूंक आमकां शिकयता आनी म्हणटा तुमी मागतना बेश्टेंच मागनाकात टायम वेस्ट करचे तुमी मागनाकात रांदच्या कुडान पळे बघतना बरी म्हण नाकात कळ्ळें गे बाथरुमान नाताना तेर्स म्हण नाकात मागतना त्या मागण्याक बरो वेळ दिया एक पुर्सतेची एक वेळ दिया बरी एक बसका स्विकार करा तुमी उबा रावन मागयेत तुमी बसून मागयेत तुमी न्हिदोनूय मागयेत कांय प्रॉब्लेम ना तूं कशें मागताय तें इम्पॉर्टन्स न्ही तूं खंयच्या रितीन मागताय तें गरजेचें न्ही पूण तूं कशें मागताय तें गरजेचें देखून बरो एक तूं एक पोस्चर काण घे
बरें एक बसचेरकाण घे आनी बरें कर काळीज आनी मन एक कर. काळजा मनान सोम्या लागीं माग. कितें मागताय? सोम्याची स्तुती कर पयलें. दिमे गेल्ले कोडले, बशिल्ले कोडले, आजुडले कोडले, म्हाका तें दी, हें दी, तें दी, हें दी, म्हाका तें दी. म्हणजे ताका म्हज्या दुस्मानाक तूं शिराप घाल, तें घाल, हें घाल, ताच्यान सत्यानाश कर, ताचे पुरा रांदय खाड लगाड, ताचे पुरा आमी थंय मागोवंक जायना. मागोवन हेरांक शिराप मागोवन तुका आशिर्वाद मागोवंक जायना. देखून तुवें मागतना पयलें देवा अर्गां दी, देवाची स्तुती कर. सोम्यांनी तशेंच केलें. म्हज्या मागणें आयकताय देखून हांव तुका अर्गां दितां. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हें करूंक जाय आमी. आनी तो व्हडलो देव आमची मागणी आयकता. आनी कितें आमी हेरांक करता तेंच मागत जाय. हेरांक बक्षिता जाल्यार बक्षाणें मागत जाय. हेरांक आदार दिता जाल्यार देवाचो आदार मागत जाय. हेरांक कांय खावंक जेवंक दिता जाल्यार आमकां खावंक जेवंक मागत जाय. आमी कितें करता तें मागत जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. म्हाका मेळत जाय, दुसऱ्यांक दिना म्हळ्यार जायना. दुसऱ्यांक दिना म्हाका बक्षी देवा, दुसऱ्यांक बक्षिना म्हळ्यार जायना. कळ्ळें की? थोडे फावटी आमची संवय आसा, म्हाका मेळटा मेळोवन दी, हेरांक वचोन वचो, म्हाका मेळटालें मेळोवन दी, हेरांक वचोन वचो. त्यार कितें जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो? सगळी पाड जाता. तळ्यांतलें उदक, रावलेलें उदक बरें उरता की पाड जाता? तळ्यांतलें रावलें उदक बरें उरता की पाड जाता? पाड जाता. थंय कित्याक म्हळ्यार तें वळना. पूण वळचें उदक पाड जाता की बरें उरता? बरें उरता. ती येवंक येता, फाटी वचूंक येता. तशेंच आमचे थंय आमी देवाची आशिर्वादां घेतना ती हेरांकी आमी वांटी जाय, हेरांकी दी जाय. ते वळून फ्रेश उरता, फ्रेश उरता. हें आमीच घेता. हेरांक दिना जाल्यार आमचे थंय तें कुसलें, आमचे थंय घाण उरता, आमी कुसता, आमी आमचे थंय घाण पडटा म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. तशें जाल्यार मागणें देव पसंद करिना. देखून आमी हेरांक बक्षिता जाल्यार आमी बक्षाणें मागत जाय. आमी हेरांक दिता जाल्यार आमी मागत जाय, आमकांय देव दिता. अशें आमचें जिवीत आनी मागणें ताळ पडत जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. असलें खरें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी तुझी भुरगी घेऊन सोम्या घेवा. तुझे समरण जिनी आमची समर्पिता पातां घेवन लजेन येता. बरवोश आमच्या आमकां तूं पाव भोगोसा मापात्या सोम्या काकुळदारा. म्हज्या बाबडीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देव अपमानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे रंक्या पयस देवा सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्पोर आमच्या भोव मोगाळ बापा, भगे वंदन जुता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगट करून संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तेच सोडवण आमच्या आयकळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी आतां तुका भेटयता. आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बाळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुवेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सस्ताच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूं फावो. हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायची कुणा जावं
ह्या संवसारांत सदा उरच्या आनी सर्गेंची शिकोण सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मदूताच्या बुन्यादीन तीर आनी गच बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान उडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेंच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय दिमिगल्या भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडा आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी कितेंय मागता हांव खंडीत आमी घेता हेचे सुवातेन जेजू आमच्या बापा मागणें शिकयता तो म्हणटा तुमी कितें दितात तें तुमी घेतात आमी मेळ्ळ्या उपरांत देवाक दिवचें न्ही तूं म्हाका तें दिताय जाल्यार हांव तुका हें दिता ना पूण आमी पयलें दिता जाल्यार देव आमकां दिता देखून तूं बक्षयताय तुका बक्षांनी मेळटा तूं हेरांक दिताय तुका देव दिता देखून तुवें वळच्या त्या थळ्या बरी जायचे हेरांक दी तो तुका मेळटा देखून असलें मागण्याचें जायचे हांवें घेजय दिजय हांव दितां तें हांव घेता खंय म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो असलें जिवीत रुताव जावंक आमचें सगळें जिवीत सुमयाच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतासो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुरा जीवनपणावर तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोवंडारा आमची सोडवण कर जे क्रिस्ताची बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणा समी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेजूची कूड रगत ठेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करे फ्रांसीस आमच्या पापा सेवा पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्ता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे आंबा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिसपती बागे वंजूचे बागे वंदरम दिता बागे वंजुता देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमच्या सुडवंदराची आशेना मतीन दवरना दिसपडते आमच्या जिवितांत देवाचे उतर जिवे क्रियात्मक जावच्या दिशेन वावरूंक आनी आमकां अंतर देवाची कृपेची बेसांवां निरंतर खऱ्या मागण्या मुखां जोडूंक देवाचो आदार मागोन आयच्या दिसा सोमयान शिकलेले मागणे भक्तीन सांगता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज समका येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेल्या आमकां शितांव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां दाळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्या अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखुण्याची वितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी ती मिगल्या पळया इज जावन आसा जिवंत देवाची शेडी आम समेज तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली हे सुम्याचें उतर निर्फळ करिना जावन शाक निरंतरी वावरूंक तशेंच पवित्रपणी आमची मागणी उबारूंक आमकां आज आपोवणें दिता ती हे शेडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली म्हज्या काळजाच्या बिळारा तुजे शिवाय ना काय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सुराय येसू मिया दयेन येसू मिया म्हज्या काळजाच्या बिळारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सुराय ये घडी सजियो जावचें ना म्हज्या तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय ये घडी सजियो जावचें ना म्हज्या तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय वर कर सोम्या ये म्हज्या काळजा वर कर सोम्या ये म्हज्या काळजा राव तू सोम्या म्हज्या या बिळारा ये सोम्या दयेन ये सोम्या म्हज्या काळजाच्या बिळारा तुझे शिवाय नाका उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोरा प्रार्थुया
भूमगाळ बापा आमच्या देवा बागे उजूतात देवाच्या जय तेवण मरणापासून या नव्यानाचे दिसाव संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेहून कोडी रक्तावर मी या तुझ्या पवित्रात्म्यान आमकांबर आणि त्याच्या भाषे मारापर्यंत तुझ्या मोगांनी सेवेत आमकां तीर करून दवर या आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी इकडे बरोबरच्या मोगाच्या बाबडीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन व्हडा संख्येने ह्या पुंतळाक तुम्ही हांगासर आयल्यात तुम्ही येवन हांगासर भेटलेली मागणी ती समियाक पावोवन दीत समी तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी आनी सांजुदा देव मुखांतर तुमकां आपल्या कुरपेन बरोवन दी म्हणा आमचे मागणी तुमचे खातीर जावन आसा हर एका मंगळार सकाळी 8 वरार मीस नव्यान सक्रामेताचें आराधन 10 वरार कुमसारा 10:30 वरार मीस नव्यान सक्रामेताचें आराधन 12:30 भक्तिकांक जेवण ह्या मंगळाराच्या सगळी भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हडा संख्येन ह्या पुंतळाक तुमी भक्तीन येया तुमची ते सवाय इरादे घेवन येया आनी आमी सर भक्तिकांक तुमचे खातीर विशेश करून मागता मंगळाराचे करेजमाच्या काळार दोनी मिसां पयलें मोठवी कुर्सावाट आसा हें मोठीन दवरचें स्टॉलाक भेट दिया थंयसर बेंचेर केल्लें मीठ तेल उदाकून तांबे जेनोरेली कोकुरीस इमाज इत्यादी सर्व आसात ह्या आमच्या आत्मीक झुजा विरो झुजोवंक जय जोडूंक आदार दितात त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक आनी हाचें बरेंपण जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता तुमची हांगासर दैवीक वखदां आसात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां आसात भुरग्यां पिडेक आसात ही वखदां आयुर्वेदीक वखदां ती घेवन ताचो फायदो जोडा जायतीं जाणां व्हरता जायतें बरेंपण जाता तुमकां हें बरेंपण जोडूंक हें आदार दितात ती वखदां घेवन ताचो फायदो जोडयेत मिसां ऑफिसांत दियात थंयसर घेतात ऑफिसांत तशेंच तुमचे त्या ऑफिसांत दिवेत नंतर पाटी पुंतळा तुमी गेला आमी सरभक्तिकांक तुमचे खातीर मागता कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगे विशेष मागणी आमी करता हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करन आयल्या बरें तुमकां राखोवंक पडचें ना फोन नंबर ऑफिसान मेळटा गुगलान ती आसा तुमी फोन करून फुर्सत करून येवचें पुणशेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची काय इल्ली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता तुमी उदार मनान करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता मंगळाराच्या जेवणाकी स्पॉन्सर वा प्रायज रावंक तुमकां आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे कुशेचें दान कितलें तें जावं दी आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मसोदीस जुबल्यो कुमगार खासर तशेंच इतर मिसां प्रार्थना ह्या पुंतळा सुगडास करा जेवणा कुमक करा आनी आमी सरभक्तिकांक तुमचे खातीर मागता आरोग्य केंद्र केम्राल थंय सरकारी आस्पत्रे तावन हांगासर BP शुगर इत्यादी भलायकेची तपासणी करचे खातीर धाकटेर सिबंदी वर्ग हांगासर आयल्यात ह्या संदर्भार हर एका मंगळारा येवन ती आमकां कुमक करतात आनी आदार दितात ताचो फायदो तुमी जोडचो जेवंक येता आसतना थंयसर ती आसतात तांकां तुमी सहकार दिया आनी खंडी तुमच्या भलायकेची तपासणी तुमी करा धर्मार्थ रितीन तुमकां ती कुमक करतली उत्तम ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಾಲ್ ಈ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ಜೂದರು ಈ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. मग बाबणीनो मार्चाच्या 9 तारखेर हांगासर शनिवारा सांजे 7 तावन मार्चाची 10 तारीख आयतारा सकाळी 6 वरांपर्यंत जागरणाची रात आसा. ही जागरणाची रात कुरपेची रात जावन तुमच्या खातीर आमी आसा करची. देखून ह्या राती तुमी येसय व्हडा संख्यान हे करेस्माच्या खणार भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर पिडेस्त प्रायवेटा खातीर आमच्या भारत राष्ट्रा खातीर येवंक आसच्या चुनावां खातीर आसा करची ही रात कुरपेची रात दैवीक कुरपेची रात जावन आमी घेता. देखून व्हडा संख्यान ह्या राती येवन जागी रावंक आनी मागणी करूंक ह्या मुखांतर तुमकां उलो दिता. जेजो म्हणटा म्हजे संग 1 घंटो भर जागी रावन मागणी करूंक तुमकां जालें ना मो. 1 घंटो न्ही आमी 11 घंटे जागे रावन निरंतर सुम्याची स्तुती करया मागणी करया सुम्याची कृपा बेसांव मागया. आमी येवच्या आसावंक ना गोत्तू येवच्या वर्सा करेस्मांत आमी आसावंक ना गोत्तू ना पूण हो एक करेस्म मुखां दिल्लो देवान व्हरतो अवकाश म्हण चिंतून
एक रात पुरसत करना म्हजें कुटुंब म्हजीं भुरगीं बाळां म्हजो वावर म्हजें सगळें जिवीत सुम्या मुखार दवरतलो म्हणून इच्छेव करना ह्या राती आमी येवया आनी व्हडा संख्यान येवन ह्या रातीचो कृपा ह्या रातीची कृपा आमची करून घेवया. ह्या राती हांगासर प्रेज एंड वर्शीप आसा, देवाचें उतर आसा, तशें देवी काकूळ तेर्स आसा, सक्रामेंताचें आराधन आसा, राती जेरिको मागणें आसा, सक्रामेंत घेवन मागणें आसा आनी भलायकेचें आनी सुडकेचें मागणें आसतलें. सगळी रात अशी पासार जातली की देवाची कृपा कशी वाळटा तें आमकां कळचें ना. देखून ही राती आमकां कुमो करच्याक येतात मनादी बाप अब्राम डिसोजा, अब्ब बद्र्या मुल्की, तशेंच बाप रिचर्ड क्वार्टर्स विजय, बाप श्री लोबो उडपी, तशेंच बाप सुनील पिंटो देलंतबेट्टू, तशेंच हांव ब्रदर मॅक्सिम, ब्रदर विलियम आनी सगळे येवन ही रात चलोवन व्हरतले. तुमी एवढ्या संख्यान येवन ह्या रातीचो फायदो जोडी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. आयच्या दिसा म्हज्या बाबणीनो आमकां जेवणाक कुमक केल्या. हांगासर लेन्सी आनी अविना लोबो निरुडे, तशेंच हांगासर आमकां कुमक केल्या विन्सी फुटाडो मुल्की, रोशन सिक्वेरा आनी डोरी. कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें आनी मनाची वात स्विकार करची. तुमचो मनपूर्वकी काळजांतल्यान उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या सगळ्या कुमकेचेर आदाराचेर आमी मागता. तशेंच आयच्या दिसा जेवण तयार केलां. नित्यादर वाड्याकारांनी, गुरकारनीसो, प्रतिनिधीसो, वाड्याकारांचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचे खातीर सदांच मागता. सरस्वती देव तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी, आदार कृपा दिवं दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं. आतां आमी नव्याना कायती जावया. नव्यानाचें गीत आमी गावया. हातून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. हातून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रून सांजुता आमचे पासून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. बाबनीनो सर्गी समसमो गाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगे उजूता देव सरकार जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत असोन आमचे पासून विनंती करता. सांजुता देव एरसांत भक्त प्रत्येक जन्मरी आमची सर्गीची माई आमच्या मजतींचे जो आमचे एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सोमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराणे सोड भाव तुका आमचे हे मागणे भेटयता. तुका धर्म जुतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उडास करता. भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परमीन मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिरान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर उकलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मान वतात. जेजू आमच्या बाबत उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं देवाचे आमचे थंय देवाचो आनी वेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिफात उबर जोगरचो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरें वचता. हे जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमचे पातयेने आमी तुजे दवरता. तुका महिमा मान आनी एकलाप सदा सर्वदा आमेन. सांज उरता देवा लागीं मागणें. हे संवसारी जेजू सोसयरो आनी धर्म सगळ्या बगे वचूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सुडंदर मोवाळ मुक्तू जाणा जालोय ताच्या सुडणीची स्वार्था तुवें पयसच लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुडाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाचो हिसर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस्कर अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्यांचो तूं खेरीत सुरती जावन आसाय. ही तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी गरज तुज्या पुनशताक पतीने आयलां. देखून बसया. मगळ बाबणीनो हांगासर जायतीं तेसांवां तुमी हांगासर धाडून दितात घालतात. तशेंच विविध रितींनी हांगासर भेटोवन दितात. ही ते सर तेसांवां आज आमी संगात मेळोवन सांजुदा मुखांतर जेजूक भेटोवन दिता. ह्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो तुमची तेसांवां आसात तर ह्या तेसांवां सांगाताक कुडसिया. सुम्याक ही सर तेसांवां आमी समर्पण दिवया. सुमेची कृपा सुमेचो आदार बेसांवां सांगात आमी जोडून घेवया. 16 जाणांक बरी भलायकी फोव जावं, 7 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सिरीक फोव जावं, 13 जाणां काजरी जोड्यांक भुरग्याचे देणे फोव जावं,
सो जाणां घरान शांती समाधान रास करूं सगळ्या जाणां परगांवाची विजा फावोस जावं तेका जाणां आमाल पिवून येता सुटका मेळूं दोगा जाणां गरजा गो बरें आमाला विकून वचोंक एकल्या गुमटेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावंक एकल्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दूख उणी जावंक एकल्याच्या कुडीची सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा संपूर्ण रितीन गुण जावंक एक उदरपुराच्या वेक बरी भलायकी आनी कुडीक सकत फावोस जावंक एक कुटुंबान शांती समृद्धी भलायकी रास करूंक एक कुटुंबाच्या त्या गजान युके वचूंक फावोस जावंक एक कुटुंबात तिंगतली सगळीं कामां शबितान पंथा पावोंक एकल्याच्या क्रिस्तीचेर वेळाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक लागलेली सगळी ती कीड पयस सरोंक बरी कृशी रुता जावंक तशेंच एकल्याच्या बरोला निरंतर उदक फावोस जावंक एकल्याच्या माडांचेर माडयांचेर लागलेली कुरवायेची सगळी कोटी सकत पयस सरोंक आनी सगळी कुरवाय नपेस जावं बरी कृशी रुता जावंक एकल्या ती धरलेली सगळें काम शबितान पंथा पावोंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक तेका जण तकली पडपड मायग्रेन गूण जावंक एकल्यान धरलेले हातीन धरलें घराचें काम शबितान पंथा पावोंक एका चलयेक मतीचें स्ट्रेस सगळें उणें जावंक मतीक समाधान सुंदर फावोस जावंक आनी जिवितांत जैत फावोस जावंक बऱ्या जिवीत रुता करच्या आदार मेळोवंक एका MBBS करच्या तरणाट्या शिकूंक बरी मोत जावन वायकिन्यान फावोस जावंक बरें शिकप शिकूंक आदार मेळोवंक दोगा जाणां दिल्ली भास एकामेका बऱ्यान पाळोवंक दोगा जाणांक एकामेका माया मोगान जिवंक आदार मेळोवंक तेका जाणांक कोर्ट केसीन जीक मेळोवंक एकल्या दुश्ट सक्तेतान राखून व्हरूंक 12 जाणां बरें सांबाळाचें काम मेळोवंक तेका जाणां रातीची बरी न्हीद पळोवंक 6 जाणां दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळोवंक 12 जाणां शिकूंक बरी मोत आनी जणवाय फावोस जावंक एकल्याची सेल्युलायटीस पिडा ती गूण जावंक 6 जाणांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावंक 8 जाणांक आतापांयांच्यो गांठी दुखी गूण जावंक 2 जाणांची अट राग जिद्द ते पयस जावंक 15 जाणांक एग्जामांत बरें मार्क्स काडून पास जावंक 1 जाणांक क्रिएटिन नॉर्मल येवंक 5 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक एकल्याच्या तोंडार पडली मोंबरां गूण जावंक तेका जाणांची परिक्षेक बरयतना बुडासाची सकत फावोस जावंक एकल्याची आस्थमा पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याक मागणी करूंक कुरपा आनी मिसा वचोवंक आदार मेळोवंक सडीत मोबायल विपरीत वापर करचे एकल्याक त्या मोबायलांतल्यान पयस रावंक एका मोबायल मोदें आशिल्लें मन आसता पयस सरोवंक एकल्याचे स्कीन एलर्जी संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्या रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक तशेंच 28 जाणां प्रत्येक सभाव मागोवंक विनंती केल्या तांचे रेद्या खातीर आमचे रेद्या खातीर जेन्ना कोणा मागतना बसलां उडास करून तांच्या बसून थंय मागया निमी घालया हातो बारया निरंतर देवाची स्तुती करना आमची मागणी भेटोवन दिवया अर्गान तुका सुमिया जेजू अगलाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 अर्गान जेजू अगलाप जेजू आराधना जेजू सगळ्या काळजां वंदिता सुमिया मोगळ सुमिया सगळी भक्तिकाची मागणी तुका भेटोवन दिता सांज उरता देव मोगान उबारलेली मागणी देन आयकून घे तुझ्या बोवड काकुळतीन आमची मागणी आयकून घे तुझ्या बोवड दयेडान आमची मागणी आयकून आमकां आशिर्वादीत कर सोमिया जेजू जायते बेसवानी आमकां बरले आदार दिलाय कृपा दिलाय सगळं दिलाय आमची मागणी आयकून आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या सोमिया जेजू आमची मागणी आयकून घे आमकां तुझ्या बेसवानी बर माध्यम मुखांतर हांगासर मागणी बेतेतात सगळे भक्तिकाची मागणी आयकून घे सुबाब देण्याने बरो आशिर्वादीत कर सोमिया हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मुंदरशें म्हज्या मोतीर काळो काडून म्हजो बाबा दडोवन पयसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तुज्या पस्तली पदवेन पयस उंडाय त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडाय हांव तुका गोलो मारता आशा सणलेल्या बरो सुदींचे खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे कोटे म्हज्या काळजाची कोट सणाव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पासी नांवां दिकेत तूं म्हाका मोगान आदारसन सुदारसन वर व्हडा पतीने तुजे कडेन म्हाका लोपका तूं म्हाका झोन दी अशें आमच्या सुमयांचे तुजें महिमे वंत नांव तुज्या मजतीन ती कधी परगटलेलें जावं आमेन एक घडी बर दोळे धांपया मोगाळ बाबडीनो आमची अर्गां आमी सुमया जेजून सांज उरता देव मोगांत केल्या सर बरेपणान उगडास काडून ताका आमी अर्गां दिवया एकल्याक MRI रिपोर्ट नॉर्मल येयल्या पासून एकल्याचो ताप गूण जाल्ल्या पासून 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सिरीक फावोस जाल्ल्या पासून 3 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावोस जाल्ल्या पासून
एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची गुण जाल्ल्या पासून एकल्याच्या पाट्याच्या कण्याची कुशीचे बरींची दूख उणी जाल्ल्या पासून एकल्याच्या कुडीच्या गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्ल्या पासून एका उदरपाऱ्याच्या बरी भलायकी फोव जाल्ल्या पासून एका कुटुंबात संतोष समृद्धी रास जाल्ल्या पासून एकल्याच्या कुटुंबात चौगा जाणां इको वचून फोव जाल्ल्या पासून एकल्या त्या जाणां हातीरली सगळी कामां भितर पोंता पावलेल्या पासून एकल्या रीण फारीक करून कुरपा मेळलेल्या पासून त्या जाणां तकले पडप मायग्रेन गुण जाल्ल्या पासून त्या जाणांची आतां पांयांची गांठी दुखी गुण जाल्ल्या पासून एकल्या रीण फारीक करून कुरपा मेळ्ळ्या पासून एकल्याच्या क्रिस्तीचेर आशिर्वाद लाभलेल्या पासून एकल्याच्या बरवेलान बरें उदक फोव जाल्ल्या पासून एकल्या चलयेक सेसुणें जावन आशिर्वादीत करून बरी भलायकी दिल्ल्या पासून एकल्या MBBS केल्या भुरग्याक परीक्षा बरें बरोवंक आदार दिल्ल्या पासून एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान जाल्ल्या पासून एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या पासून एकल्याचें आयर्लंड वयचें वर्क परमीट मेळ्ळेल्या पासून तशेंच 18 जाणां मागूल उपकार मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात तांच्या संगात आमची अर्गां गोंतया आनी आमच्या बापा पुता पवित्रात्म्याक काळजांत तावन आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोमया जेजो अर्गां तुका सोमया जेजो अगळाप तुका सोमया जेजो आराधन तुका सोमया जेजो अर्गां तुका सोमया जेजो हालेलुया 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 अर्गांचे जोगळाप जेजो आराधन जेजो आमची मागणी ऐकून आमकां बेसवाने भरलेल्या पासून सगळ्या तुझ्या कृपेन आनी दयेन आशिर्वादीत केल्ल्या पासून तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन उगलाप हालेलुया 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 मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस मोडा पासून देवा लागीं आमी विश्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी वरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्पर पिडेस आमच्या भाव भयणीचे कस्तळू करी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्पर पिडेसाची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्पर सकट पिडेस्तान थळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्पर तुझ्या मनेऱ्या दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गींच्या बाबाईचे दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर ते संवाद जारी करन सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जी नियंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गींच्या बापाय आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारले ते स्वामी तुका समर्पण दीत हांव तुजी खुशी वयता ती सर ते संवाद जारी कर म्हण आमी मागतां आयक आमचे प्रार्थना येसू मगळ बाबा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कुस्तू ज्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागतां आयक आमचे प्रार्थना येसू देळ बाबा फोव ती जिनी संगाती वा संगाती मेळना आसतना कुस्तू ज्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाळ दीस घाल तांकां बरी जिनी संगाती वा संगाती मेळोवन बरें कुटुंबाची दिवन ती तेणें फोव कर म्हण आमी मागतां आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे तेणें आशिल्ले आसत काजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाच्या व्हड भुरग्याचे तेणें तांकां फोव करन तांचो कुटुंब संतोष सडय म्हण आमी मागतां आयक आमचे प्रार्थना येसू परीक्षेक तयार करच्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल तांकां जाणवाय गिन्यानची रोकाय आनी बुदवंतकाय फोव करन उगडासाचे सकत दी म्हण आमी मागतां आयक आमचे प्रार्थना येसू एप्रिल मे म्हयन्यांत हांगासर जावचे चुनाव भारत सरकारा जावच्या चुनावांना तुजो आशिर्वाद घाल बरे मुखेले विसून येवन देत आनी अशें सगळ्या लोकांचो मोग करचो पोस करचो आनी मोगान पळोवचो सरकार आमकां फोव जायशें कर म्हण आमी मागतां आयक आमचे प्रार्थना येसू कठीण दगीन वळवळतेल्या आनी भुमीन सुकून गेलेल्या भुमीचे तुजो आशिर्वाद घाल मनशाक जनवरां सुकण्या संवसांक पिवंक जाय पुरतें उदक आनी भुंयथन जावं जें वातावरण उरता जावंचो तसलो बरो पावस मोकल्या दिसांनी फोव कर म्हण आमी मागतां आयक आमचे प्रार्थना येसू बरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमार आनी एका कुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मिलो मारतां आमी बदे सेवेची बाळकां ह्या तुकाच्या घोडांत आसतां आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करतां तर आमचे शके ते तुजे काकुदळ आमचेर परती आनी हे प्रदेशा उपरांत तुजे कुस्तें आमकां दाखय हे देयळे मगाळी दिलो बी ओंकार मरये मगळ बाबणी नोपडेस आमच्या बाबणी सुडास काडया तांच्या बऱ्या भलायके पासोत तरी एका देवा लागीं आमी मागोवन तांकां वंदन म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे क्लेस पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणो दिवच्या धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे क्लेस पुता कित्याक तूं आमच्या सकत मनशाचे घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची सरपिडा गुण करून ती कुशी वयली महिमा तुका देवा पवित्रात्मे आमच्या बुसवण धरा कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुज्या बळाती पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भो दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी मतेच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोस्तून तुज्या साकरा साकरणेचे दयाळ दिस्त घाल तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन छो बरीत कर अशें पातकांतली तळ जावन पिडेशिड्यांतली गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयाचे नावी आमचो आदार ताणे रचला स्वर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं भो दयाळ सुमया भगवंताच्या बुजवण दरा तुजी मीत मे नातली दयाळ आमी मागतां
पिढीशणीन कोसून द्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडय सदां समाधानान सांबाळून दी एकामेका सुख समजून इमाराबाईत पयस करून एकामेका काळजांत बसून जीवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुझे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बघून दी तूं दयाळ सुमित तांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तुझ्या पवित्र सभेत सदां तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येता राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचे पंगत तुमकां माईक पासन काकूळतीन वागो दोलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शाती तो तुमकां पाठोवं देवा सुक्लोज बोजे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे सवय राहून तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो राहून तुमकां वाठून तुमच्या फाटल्यान तो राहून तुमची राखण करू देवा पवित्र आत्म्याचे जेजूचे सांग उजवाडान भरले तो तुमचे ते असते सर वाईट भस्म उडो आणि तुमची जिणे आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता मगळ बाबडीनो थोडी मिनटां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी करसिया सोमयाचें समाधान सोमयाची भलायकी सोमयाचो संतोष आमचो करून घेवया आनी सोमया थंय एक जावया आराधनाचें गीत आमी गावया भक्तीन मना कालत्या कळसा करता तुका नामा करता तुका नामा आमचो समय आमच्या मध्ये आसा संसार सहज वाढतो अंधकारांत असलेल्यांक प्रकाश पंगो सहज वाड ना समाधान असलेल्यांक समाधान पंगो सहज वाड ताका मेळोंक आमी आयल्या ताची कृपा सोडूंक आयल्या ताचें समाधान संतोष मोगा शेवन आयल्या ताची कृपा मागोवन आयल्या ताची जाणवाय मागोवन आयल्या तसो मोग मागोवन आयल्या सोमी असो मोग स्वीकार करच्याक जाणवाई शांती समाधान संतोष स्वीकार करच्याक आराधन करूया ताची स्तुती करूं गावया संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेचो प्रकाश पाकोवचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेचो प्रकाश पाकोवचो तुका मेळोंक आशेता आत्मी सकत लालेता तुका मेळोंक आशेता आत्मी सकत लालेता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेता आराधा 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 येशुवे स्वादी Sacramenta Arada 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 Swadi Sacramenta Bhaktin Mana Kaltya Kalsam Kanta Kanama Bhakti Mana Kaltya Kalsa Kirtauta Kanama
Santo Carama. Hallelujah. हालेलुया सगळे तुबार नाम समय आमच्यामध्ये असा सर्व संसार असो तरी देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जॅकोब असो देव मोहिते असो देव प्रभा देव आमच्यामध्ये असा यसोमिया कमी आराधन करूया त्याची स्तुती करूया त्याचा वाक्य त्याची वनावाड्या हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गात जेजू अगलात जेजू आराधात जेजू हालेलुया 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 अर्गान तुका सोमियान जेजू होगळाप तुका सोमियान जेजू आराधन तुका सोमियान जेजू वंदन तुका सोमियान जेजू हालेलुया 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 बस आमीन गच्छ बाबणीनो आमचो सोमी आमच्या मदें हांगासर आसा हे सोमीचेर एक घडी बरोवन आमी दिश्ट घालया सोमयाक मेळूंक आमी आयल्या सोमी आमच्या काळजांत आसा सोमी आमच्या मनांत आसा सोमी आमचे थंय आसा मागी जेजू कितें म्हणटा देव कोणा थंय आसा म्हणटा देव सोमी हांव कोणा थंय आसा हां कोणा थंय आसा हांव जेजू म्हणटा हांव तुजे थंय आसा हांव ताचे थंय आसा हांव तुजे थंय आसा हांव ताचे थंय आसा देखून जेजून म्हणलें उतर पळया म्हजो पाटला उदार देखून एक कोपशेणें उदक दिलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ सुख आसना कळ्ळें तो म्हजो वा ती म्हजी पाटला उदार देखून एक कोपशेणें उदक दिलें जाल्यार उंड उदक न्ही कळ्ळें उदकन दिजें म्हणना शेळें उदक हॉर्लिक्स दिजें म्हणना दूद दिजें म्हणना कापी दिजें म्हणना माल्ट दिजें म्हणना कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी दिजें म्हणना शेळें उदक तुमी दिलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ सुख आसना कोणाक कोणाक दिलें जाल्यार कोणाक अब्बा देवा तुमकां पळयतना म्हाका भिरांत दिसता कोणाक आं कोणाक दिल्ली बाई ना कोणाक आं कोण निवले कोणाक कोणाक हां तानेल्ल्यांक कोण तो तानेल्लो कोणीय जावं दी न्ही गे कोणीय जावं दी म्हजो पेलो कोणीय जावन तानेल्लो आयिल्ल्या एक कप शेळें उदक तितलें सांगूंक हांवें 100 बडी सारकें जालें आनी जेजू कितें म्हणटा मुंदासून जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भाव भयणीक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें तर देव कोणा थंय आसा हां कोणा थंय आसा खंय आसा कोणा थंय आसा देव मनशान थंय आसा वय की न्ही मनशाच्या काळजांत आसा मनशान थंय आसा वय की पूण कितें जाता संवसारांत आमी पळयता समाजांत कितें घडटा न्ही गी देव मनशान थंय ना म्हूण भोगता आमकां न्ही गी देव मनशान थंय ना देव फातरांत थंय देव वण्टी थंय देव मुर्तीन थंय आनी थंय थंय हांगा आसा म्हूण भोगता आमकां देखून मनीस मनशाचें मासां खातात न्ही गी मनशाक अपमान करतात मनशाक निंदा करतात मनशांक कितें म्हणटा इयळसून अपमान करून उडयतात न्ही गी मनशांक मारतात जळयतात उलपयतात खुनी करतात फातरायतात कळयलें कोणाच्या नांवान हां देवाच्या नांवान देवाक एक बरें जाय गी नाका देवाक कितें जाय हां हां दया देवाक जाय मोग तानेल्ल्यांक खालें इल्लें उलया तुमी आं तानेल्ल्यांक उदक भुकेल्ल्यांक जेवण
हें दिवंक जेजू आशेता न्ही म्हज्या खातीर तुमी मारामारी करा झगडा गालाटो करा दम्मी करा ना देव कोणाचो देव तशें मागना न्ही देव ओ जेजू आमकां मात्र की सगळ्यांक की हां हां सगळ्यांक की सगळ्या जाती कातीच्या सगळ्या धर्मांक एकच देव सगळ्यांक देखून तो समारी त्या घरांक ताणें बरें करूं ना गे हां बरें समारी घराच्या ओपार कितें म्हळें हां हांवें सगळ्या गांवां वचोंक जाय सगळ्या हळ्ळ्यांक वचोंक जाय म्हजी सुवार्ता सगळ्यांनी परगट जावंक जाय देखून सगळ्या गांवांक तुमी वचा हळ्ळ्यांक वचा जेंतिलां पर्यंत वचा न्ही कितल्या पुरब्याची शिकोण जेजूची मोगाची देखून तुमी भुकेल्ल्यांक जेवण तानेल्ल्यांक पिवान ಹಸಿದಾಗನ್ನ ದಣಿದಾಗ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಂದವೋ न्ही म्हज्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून हें करूंक जाय पूण अशें करतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां पळया कितली अडकळ आसा ह्या सोम्याक नावाडूंक ह्या सोम्याची स्तुती करूंक ह्या सोम्याक परगट करूंक सोम्याची जाणवाय वांटूंक सोम्याचें बरेंपण वांटूंक सोम्याची सकत वांटूंक भुकेल्ल्यांक जेवण तानेल्ल्यांक पिवण दिवंक कितले कश्ट आसा सुलभ ना वय की न्ही तें तुमी आजकाल पळयतात वय की न्ही पळयतात की ना हां देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याचो आदार मागोवंक जाय आमी सोम्याची कृपा मागोवंक जाय सोम्याची सकत मागोवंक जाय आमच्या सक्तेन आमी कांय करूंक शकना ताची सकत आसल्यार मात्र ताचो आदार आसल्यार मात्र देखून सांत पाऊल म्हणटा म्हज्या अस्कतकायेंत म्हाका बळ दितो लोकलो आसा आनी ताच्या नांवान हांव सर्व संगती करूंक शकता म्हणटा तो देखून उबी रावया ताच्या मनाक हें गीत आमी गावया कश्टान जावं सुखान जावं तळये भेटून कष्ट जावं नश्ट जावं सुखान तशें दुखान जावं थांबन आसा देवा स्तुती गीत आमी गायता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आशिल्ली सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता कष्टान जावं नश्ट जावं सुखान तशें दुखान जावं थांबन आसा देवा स्तुती गीत आमी गायता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आशिल्ली सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होगळापणी रास्तो करचो खालच्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोचो भुरग्यांक विधवींक अनाथांक गरिबांक दयेन मोगान सांबाळचो जानवाये पृथ्वी ताने थीर केल्या आपले परजे दिल्ली बासावणी तानेच सांभाळल्या विसलेले परजे सुक्या दनी वयले ताने शाबीत उतरया दुस्मानाच्या घोड्या सवारा उदकां ताने जाळून बुडयल्या कष्टान जावं नश्टान जावं सुखान तशें दुखान जावं थांबन आसा देवा स्तुती गीत आमी गायता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आशिल्ली सदां काळी अर्ग बलिदान भेटयता आमी करचे स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होगळापणी रास्तो करचो कालच्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोचो भुरग्यां विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन
सदां सांभाळसो परक्या विधवी अनाथ गरिबांक दयेन मोगान सांभाळसो हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलांचे द्वारांचे जो सगळ्या काळ जावन दिता सुम्या तू मोरतो दे तुझा महिमा तुझा वरदान गुलाब हालेलुया 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 यीशुवे वंदन यीशुवे आराधना यीशुवे स्तोत्र अर्गांचे जोगलांचे जो प्रेज यू जीसस थैंक यू जीसस एडोर जीसस हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलांचे द्वारांचे जो हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलांचे द्वारांचे जो हालेलुया हालेलुया अर्गान तुका सुमियान जेजू उगलाब तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 बसया मगर बाबणी नो नसर आमचो सुमिया आसा इकडे वर सुमिया कमी पळोवया तुम्ही जाणात म्हज्या मोगाच्या बाबणी नो नोयेच्या काळार तिजो कठीण राग आयलो आनी उजास आनी उदकाचो आवरो भिरंकूळ पावस धाडून आवरो भरलें जायतो लोक मरण पावलो न्हंयेक आनी ताच्या कुटुंबाक तारुवांत ताणें वांसयली उपरांत न्हंये लागीं देवान एक सल्लो केलो आनी म्हळें आनी मुखार आसलें कर गे मनशांक धाडचो ना पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसाराक पळयतना देव खंडीत सुरसुरे बगूंक पुरो मनीस मस्त स्वार्थी जाला न्ही गे आज देवाक ताच्या फायद्या खातीर मनीस वापरता न्ही गे देवाचो नीज मोग मनशांक ना फकत फायद्या खातीर म्हणलें ह्या दिसांनी आमच्या समाजांत दिसून येता वय गे न्ही आं देखून म्हज्या फायद्या खातीर देवाक कशें जारी तशें वापरता हांव देवाक बेजार जायना गे जाता गे जायना पेल्याक रडोन पेल्याक दुखोवन तूं संतोश पावताय जाल्यार न्ही गे पेल्याक रडोन पेल्याक दुखोवन देवाच्या नांवीं तूं फायदो जोडताय जाल्यार देव संतोश पावताय पावना देवा कठीण राग येत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून संवसारांत असली दुर्गत थोडे फावटी पाव जाता पूण बरो लोकय आसा पूण ह्या खोट्या लोकां मदें खोटो लोक चड जाल्ल्या वेळार बऱ्या लोकांक थोडे फावटी असले दुर्गत पाव जाता देवाचें उतर म्हणटा कशें सूर्यो बऱ्यांचेरी कोट्यांचेरी दोगांचेरी आपलो प्रकाश पंकयता मळपावतान पडलेलो पावस बऱ्यांचेरी कोट्यांचेरी पडटा तशें कोट्याचो परिणामी बऱ्यांक लागता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आज देवा लागीं मागोवंक जाय काक कोळतो मागोवंक जाय आमी देवा लागीं काक कोळतो बोगसाणें संवसारा खातीर चडावत आमी कितें मागचें म्हजी पातकां बक्षीस सोमया म्हण गे म्हज्या पातकांची माफी मागची कुमसारांत हांवें तें म्हज्या खातीर मागोवंक जाय पूण अशें सक्रामेंताचें आराधना करतना आमी संवसाराच्या पातकां खातीर देवा लागीं काकूळत मागची गरज जेरुजलेमाच्या वाटेर आसतना जेजू कितें म्हणालो तुमी म्हजे बसोन रडची गरज ना तुमी रडा कोणा बसोत तुमच्या बसोन तुमच्या भुरग्यां बाळां बसोन रडा कित्याक म्हण आमी आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे सक्रामेंताचें आराधना करच्याक हांगासर आयले हांव सोम्याची काकूळ म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या सणांचेर मात्र न्ही सोम्याची काकूळ तूं म्हजेर आनी सगळ्या समाजाचेर सगळ्या राष्ट्राचेर संवसाराचेर पडोवंक जाय देखून हो तो वेळ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो काकुळतीचो वेळ मनशान ताचें जिवीत परिवर्तन करी जाय मरी संवसारा खातीर आमच्या खातीर देवा लागीं सोम्या लागीं विनंती केली आनी त्या लोकांक त्या ह्या कश्टातल्या लोकांक बोगसूंक उलो दिलो त्याच मापान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या भाव भयणी खातीर पेल्या खातीर बक्षणें मागोवंक जाय आयच्या मागण्यांत तें जेजू शिकयता तशें तूं बक्षिताय तशें हेरांकय बक्षणें मेळटलें हेरांक तूं बक्षिताय जाल्यार तुकाय बक्षणें मेळटलें
देखून हेरांक बोगसाणें मागया, हेरांक ते काकुळत मागया आनी देवाची काकुळत आमचेर पडटली. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, होत वेळ देखून एक घडीभर दोळे तांपया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया मात्र न्ही, आख्ख्या संवसाराच्या पथकांची दूख धरया. तांच्या फायद्या खातीर, स्वार्था खातीर आज कितलेशे अनाहूत घडता, वायट घडता ते आमी जाणाव. ते सगळे अनाहूत वायट फयर सरच्या खातीर, मनशान केल्लें पातक, मनशान केल्लें खोटेपणो देवा मुखार रावना जावच्या खातीर, देवाची काकुळत संवसाराचेर समाजाचेर पडच्या खातीर आज आमी मागया. वेळ भरती जालो मनशा, वेळ भरती जालो. आज जेजू दिता उलो आमकां, सर्गीचो थाळो आमकां आयकता. बदल बदल चिनी मनशा, भावा भयणी, इश्टा मित्रा, तुजी चिनी बदल. बरें जिवीचे सगळ्या परजानो, राष्ट्राच्या सगळ्या लोकांनो, अधिकाऱ्यानो, राजकीय वर्गानो, समेस्तानो, तुमची चिनी बदला बदला. जेजू उलो दिता तुमकां, ह्यो तो वेळ, चिनी परिवर्तनाचो वेळ, नव्या जिवीत सुरवात करचो वेळ. मागे आमी काकुळत सुमयाची. भरती जालो जेजू दिता उलो, जेजू दिता उलो, दैविकता सोताळो, दैविकता सोताळो, सर्गीचो उमाळो, सर्गीचो उमाळो. बदल 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 मनशा, बदल बदल बदल, जिणी तुजी बदल, जिणी तुजी बदल, बदल बदल मनशा, बदल बदल बदल, जिणी जिणी तुजी बदल, जिणी तुजी बदल. मुक्तें कर तूं काळीज तुजे, सारकें कर तूं जिवीत तुजे. मुक्तें कर तूं काळीज तुजे, सारकें कर तूं जिवीत तुजे. पातकाक करू वेगीस तूं पार, पातकाक करू वेगीस तूं पार. भक्तीन तूं धर जेजूची वाट, भक्तीन तूं धर जेजूची वाट. वेळ भरती जालो, वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, जेजू दिता उलो, दैविकता सोताळो, दैविकता सोताळो, सर्गीचो उमाळो, सर्गीचो उमाळो. बदल 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 मनशा, बदल बदल बदल, जिणी तुजी बदल, जिणी तुजी बदल, बदल 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 मनशा, बदल बदल बदल, जिणी तुजी बदल, जिणी तुजी, जिणी तुजी बदल, जिणी तुजी, जिणी तुजी बदल, जिणी तुजी बदल. मगर बाबणीनं परत एक घडी भर सोम्या पळय आमी सोम्या आमच्या मदें आसा हांगासरी. आज आमच्या बापा मागण्यान तो कितें म्हणटा, पयलें देवाची तुमी स्तुती करा, देवा आकाणया, देवाक आराधन करा, उपरांत तुमच्या खातीर तुमी मागा, पेल्या खातीर तुमी मागा. पळया बोवा पुरब्याचें. दुसरें मागतना उडास दवरा, तूं कसो मनीस म्हूण उडास दवर. तूं हेरांक दिताय जाल्यार मात्र तूं देवा लागीं माग. कितें तूं हेरांक दिताय जाल्यार म्हळ्यार हेरांचे गरजे पावताय जाल्यार, हेरांक आसलें वांटून दिताय जाल्यार, कळ्ळें गी. त्या देवळांत विधवेची काणीक जेजूक चड मानवली न्ही गी. कित्याक 2 तांब्याची नाणीं आसलीं, तिणें तें काणयेकीचे उंडेन आसलें सर्वस्व दिलें. तर देव तिका आतां राळ दिता की ना? दिता. दितल्या मनशां मात दिता. थोडे फावटी आमी मस्त कंजूस जाता, कांयच दिना, पेल्याकय दिना, म्हाकाय येवं करची ना, पेल्याकय दिना, कोणाकय दिना, आनी देवा लागीं मात्र मागता जाल्यार देव आमकां दिना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तुजें आसलें हेरांक दी, पेल्याक दी, बऱ्या कामाक दी, बऱ्या वावराक दी, बुकेल्ल्यांक दी, तानेल्ल्यांक दी, पिडेस्तांक दी,
उक्त्या आशिल्ल्यांक दी, पांगरोंक दी. तवळ देव तुका उदंड मापान दितलो. एका मनशा लागीं हांवें विचारलें, एकलो मनीस व्हडलें बिजनेस न्ही ताचें सादारण बिजनेस. हांवें विचारलें, तूं इतलें दान धर्म करताय सबा, केदाळा पळयल्यार तुजें नांव आयकूंक मेळटा, इतलें दिताय, खंय तावन दिताय तूं? तुका कांय उणें जायनाय, तूं फाटलें फुडें कांय चिंतिनाय. तुजें कुटुंब आसा, बायल आसा, भुरगीं आसात, तांचें शिकप आसा, पळय पुरो दिताय. तो म्हणलो, कितलें आमी दिता फादर तितलें आमकां मेळटा. दिल्ल्यांत आमी घेता. देखून हांवें दाखलो दिलो तळ्याचो न्ही गी. तळ्यांतलें उदक भायर गेलें जाल्यार मात्र नवें उदक येवन भरता आनी तें तळ्यांतलें उदक पिवंक योग्य जाता, फ्रेश. तेन्ना तळ्यांतलें उदक वळना, भायलें उतर भितर येना आनी तें रावलेलें उदक कुसता ताका घाण पडटा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन उडास तोरी जाय. आमी मागल्यार पावना. म्हजें जिवीत कशें आसा पळय जाय देवा मुखार. जर तर हांव म्हज्यांतलें दिता तवळ देव म्हाकाय दिता आनी हें तुपें दिरव्यांनी भरता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आमी खंयचेंय मागता फुडें हांव कितलो दिता म्हणलें चिंतूंक जाय. आनी हेंच आमच्या बापा मागणें शिकयता. देखून हांव मागणें म्हणटा, माणी वळ कितें म्हणटा, तूं बक्षिताय जाल्यार, तूं दिताय जाल्यार, तूं तशें करताय जाल्यार तुका मेळटलें, नाजाल्यार तुका मेळना. देखून एक बरोबर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या हाताचें दवरया, आमचें समर्पण करया. हें वखदां हांव कितल्या मोपान दिता, कितल्या मोपान दिना, कितें मागता कितें मागना, खंयसर हांव आसा. हांव फकत म्हज्या भलायके खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर मागोंत आसा, कांय एक देडकी सोडिना. तो सोम्या लागीं बक्षणें मागया. हांव काळजान उदार जातलो सोम्या, तुवें काळजान उदार जा. हांव काळजान उदार जातलो सोम्या, तुवें काळजान उदार जा. आनी ह्या उदारपणान म्हाका गूण कर. ह्या उदारपणान म्हाका सुडका दी. ह्या उदारपणान म्हाका बाचावी लाभय. ह्या उदारपणान म्हाका आपड सोम्या, आपड म्हूण मागया. थोडे दांपा तुमच्या सुत्रांनी 1 मिनट भर मागा, 1 मिनट भर मागा. सुमी तुमकां आपडता ह्या वखदां गूण करता. सुमी तुमकां बेसांवांनी भरता ह्या वखदां. तुमची इरादे घेवन तुमी हांगासर आयल्यात. तुमी इरादे घेवन ह्या आराधनान तुमी करतात माध्यम मुखांत्र. जावं दी ते बाचावेचें जावं दी, ते सुटकेचें जावं दी, त्या आराधन भलायकेचें जावं दी, त्या आराधन अजापांचें जावं दी. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, निचेव करात तुमी. ह्या फुडें हांव दितलो आनी हांव घेतलो. दितलो पयले आनी उपरांत घेतलो सोम्या. देखून दिवचें मोर म्हजें तें रुता कर. दिवचें मोर म्हजें तें रुता कर. म्हाका उदार कर, म्हाका कृपेवंत कर, म्हाका दैरादीक कर, म्हाका बेसांवांनी भर, म्हाका गूण कर. आपूण म्हूण मागया आमी. दोळे धांपया. आपूण जेसू आनी हांव बरो जातलो. मागा तुमी तुमच्या सुत्रांनी मागा. तुमकां गूण करचे सगळें तुमचें तें वळटली ह्या वखदां. सोमी तुमची गूण करची, सोमी तसोच गूण करचे सगळें तुमच्या शिरांनी वळयतलो. सोम्या जेजू ह्या सगळ्या भक्तिकां तुजी गूण करची सगळ्यात वळय. हे सगळ्या भक्तिकां तुजे कृपेचो शिवर वत. तुजी गूण करची दैवी सगळ्यात तांच्या शिरांनी वळय सोम्या. तुज्या पवित्र नांवान तांकां गूण कर. तुज्या नांवान तांकां आपड आनी गूण कर. सुडका लाभय, सडवण लाभय तांच्या भुरग्यांक, तांच्या युवसांक, तांच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सद्यांक, पिडेस्तांक, तांच्या कामांत कस्तां वणटीत आसलेल्या हर एकल्यांक सुबाम देण्यानी बर. परगांवांत आसात, अनाथ आसात, विविध रितीन कश्टान आसात, एक सूर्य आसा, सगळ्यांक सुडका सडवण लाभय म्हूण लाभय सोम्या, लाभय. तुका साध्य म्हणलें खंयचें ना. तुजेर विस्वास दवर मागतले जे मागणे तूं आयकताय. बावर्तान केल्लें, बरवशान केल्लें, मोगान केल्लें मागणें तूं आयकताय सोम्या. तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. आपोड जेजू आनी हांव बरो जातलो. 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 आपोड जेजू आनी हांव बरो. आपोड जेजू आनी हांव गूण जातलो. आपोड जेजू आनी हांव गूण जातलो. आपोड जेजू आनी गूण जातलो. आपोड जेजू आनी हांव गूण. आपोड जेजू आनी हांव गूण जातलो. आपोड जेजू आनी हांव. आपोड जेजू म्हाका समाधान मेळटलें. आपोड जेजू म्हाका समाधान. आपोड जेजू म्हाका समाधान मेळटलें. आपोड जेजू म्हाका समाधान. आपोड जेजू म्हाका शांती मेळटली. आपोड जेजू म्हाका शांती मेळटली. आपोड जेजू म्हाका शांती मेळटली. आपोड जेजू म्हाका. आपोड जेजू म्हाका बाचावी मेळटली. आपोड जेजू म्हाका शांती मेळटली. आपोड जेजू म्हाका बाचावी लाभतली. आपोड जेजू म्हाका शांती.
आपट जेजो म्हाका बादशावी लाभतली आपट जेजो म्हाका बचावी लाभतली आपट जेजो म्हाका बादशावी लाभतली आपट जेजो म्हाका बचावी आपट जेजो आनी हांव गूण जातलो आपट जेजो हांव गूण जाता आपट जेजो आनी हांव बरो जातलो आपट जेजो हांव बरो जाता आपट जेजो म्हाका सुटका मेळटली आपट जेजो म्हाका सुटका आपट जेजो म्हाका सोडवण मेळटली आपट जेजो म्हाका सडवण आपट जेजो हांव जैतेवण जातलो आपट जेजो हांव जैत आपट जेजो आपट आपट जेजो आपट जेजो गुणकर जेजो गुणकर जेजो हालेलुया हालेलुया आतबारिया हालेलुया 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 सगळी हातोबा निरंतर हालेलुया 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 उला मारा हालेलुया 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 सोम्या जेजू सगळे भक्त तुझी दाळ दिसकाल तुझी गुणकरची दैवी सगळ्याच्या शिरा शिरेन वळे तुझ्या पवित्रता नका तुम्ही तळकर तुझ्या नावात नका बरे तुझ्या नावात नका सुटका तुझ्या नावात नका आधारनी सरकादी कृपादी सगळी बेसावदी सोम्या तुझे उदंड द्यायच्या आशीर्वादाने पर आपण जेजू आपण आणि गुणकर आपण जेजू सर वाईट संगत ते कोण संगत देव साराच्या नाट्य दळण्यातले पाठपत्रातले विधी पडत गरीबार आधार कृपा सगळं भवस जेजू सवगत भव कर कृपादी सगळी बेसावदी आपण आणि गुणकर टच 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 he heal them Lord hallelujah 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 मगर बाबणीनो आता पवित्र उत्कर्ष शिवर तुमचेर पडतलो पवित्र आत्म्याची सकत पवित्रमियाची गुणकरची सकत तुमच्या शिराचेर वळतली ह्या वेळार आमी गुणकरचें गीत सुटकेचें भलायकेचें गीत गायतले हांव दया तुजी दाखय म्हजेर सोम्या कित्याक तुजेर पातयेन वसा आपड आनी गुणकर म्हाका येचेजो दया तुझी दाखय मुझे ये सोमिया कित्या तुझे हांव पातयेन आसा आपड आनी गुणकर म्हाका येदानिया तुझे काकुतीचेर हांव आशिल्लोसो आपड़ मुझे कूड़े दौड़े सोमिया पत्नी कूड़े पुन मुझे तन पोइदाउंडा दया दी तुमाका ये दनिया पहल्या मुझे बाबेने मन वळखूंक शिकय 6 आपड़ मुझे हाथ पाये सोमिया अलसाय सगळे मुझे तान पयदावडा सुरसुरी बेसरिये दनिया तुझे बरे पाणूजी शिकय आपण मुझी सगळी कुडिये सोमिया पवित्र जस्पशांती निर्मळ तुका धावण्याचा वाईट सकल ये दुनिया पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका तुंब दया तुझी दाखय मुझे ये सोमिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपड आनी गुणकर म्हाका येदानिया तुझे काकुळतीचेर हांव आशीन रावला तुझे काकुळतीचेर हांव आशीन रावला हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 अर्गान तुका सोमियान जेजू गुलाब तुका सोमियान जेजू आराधन तुका सोमियान जेजू आमचे तकलेचेर हात दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज सोमिया आमकां ताचें उतर आयकूंक आनी ह्या उतराक आमी साक्षी जावंक हें उतर तेंचिवें तें क्रियात्मक आनी खरें जावंक आनी तें फळ दिवचे दिशेन तो आमकां आपोवणी दिता तर आमी ताचे हात ताचे पांय ताचे जीब ताचे तोंड ताचे दोळे ताचे कान आमी जावच्याक ताची कृपा मागया पवित्रत्मो सोम्याचें उतर आयकूंक आमकां कृपा दिवूं दी हें उतर जिवें क्रियात्मक करूंक आदार दिवूं दी हें उतर
येते प्रतिफळ दिवच्याक फळ दिवच्याक आमी वावरूच्याक जेजूचे हात पाय जेजूचे तोंड जेजूचे दोळे जेजूचे खान जावच्याक आमकां कृपेवंत करूं दी म्हणून मागया. सगळे आमचे जिवीत सोम्याचें येवें देवें जावं दी. सोम्याची आशिर्वादां घेवन ती पेल्याक वांटची तसली जावं दी म्हणून आमी मागया. आमची मागणी मोगाची बरोवसाची आनी ती भवर्ताची जावं दी म्हूण मागया. पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवया. दोळे धांपा हात तकलेचेर दवरा. हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या उलो मारा. हे पवित्र आत्म्या 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 मुझे तई ये 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 मुझे कुडीन थे मुझे कुडीन थे मुझे कुडीन थे मुझे मोतीन थे मुझे मोतीन थे मुझे मोतीन थे मुझे काल सान थे मुझे काल सान थे मुझे काल सान थे मुझे काल सान थे मुझे रक्तान थे रक्तान थे रक्ताच्या कणा कणान थे रक्ताच्या कणा कणान थे हाडाच्या सना सनान थे हाडाच्या सना सनान थे. हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हज्या घरांत थे म्हज्या घरांत थे म्हज्या घरच्या सगळ्या कुडांत थे म्हज्या घरच्या सुवातेर ये म्हज्या कुटुंबांत थे म्हज्या कुटुंबांत थे म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांत ये म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांत ये म्हज्या भुरग्यां बळांत ये म्हज्या भुरग्यां बळांत ये म्हज्या पुतांत ये म्हज्या दुवेत ये म्हज्या दुवेत ये म्हज्या पतीत ये म्हज्या पत्नीत ये म्हज्या भावांत ये म्हज्या भयणीत ये म्हज्या कश्ट दिल्या भाव भयणीत ये म्हज्या पिडेस्त भाव भयणीत ये. हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हज्या कामांत ये म्हज्या कामांत ये म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या वावटींत ये म्हज्या पिड्येंत ये म्हज्या वळवळ्यांत ये म्हज्या सगळ्या दुखांत ये. हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या सुडका दिवंक भलायकी दिवंक समाधान दिवंक कृपेन भरूंक जाणवायन भरूंक आदार दिवंक शांती पाठोवंक सत शिकोवंक नितीन जिवंक. हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या भलायकी दिवंक जाणवाय दिवंक गिन्यांनी भरूंक देण्यांनी भरूंक फळांनी नेटोवंक. हे पवित्र आत्म्या 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 तकलेच्या रातवार निरंतर स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर तुझी गुणकची सगळी दैवी सगत या सगळ्या भक्तिकांच्या आशीर्वाद वडे तुझ्या पवित्र नावांत गुण कर तुझ्या पवित्र नाम आशीर्वाद दे. तू पवित्र सत्यान भर पवित्र आत्म्या जेजूचे उतर जी आत्मा क्रियात्मक करूंक आधार आणि कृपा फोव कर मागणी उबारूंक मागणी आपणावंक बरेपण सोडूंक कृपा सगत फोव कर. सोम्या भवार्थ बरवसो मोग आमच्या तेची वाळ कर या भवार्थ मोगान आणि बरवशान मागण्यांनी उबारण कृपानी सगत जोडूंक आमकां कृपा दी. पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या तुझ्या बेसवानी भर या सगळ्या भक्तिकाच्या मुखल्यार रावन तुका वाट दाखय या भक्तिकाच्या बगल्यार रावन ताका संगत दे या भक्तिकाच्या फाटल्यार रावन तांकां संरक्षण कर या भक्तिकाच्या भितर रावन तांकां भलायकी संतोष समाधान सुख फावो कर या भक्तिकाच्या वयर रावन निरंतर आशीर्वाद लाभय आपड आनी गुण कर तुझ्या बेसवानी भर. टच टच हील हील. हालेलुया 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 हालेलुया. मगळ बाबणीनो आता पवित्राची मागणी मी करतले हांव दोन लाईन करून भक्तीन तुमी येवचें पवित्राची मागणी भक्तीन तुमी स्वीकार करची. ह्या वेळार सोम्याची गुणकजी देवी सकत तुमच्या शिराशिरांनी वाळटली भक्तीन तुमी ह्या रितीन वांटली जावचें. पवित्रात्म्या ये तुझ्या भुजा पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या ये तुझ्या भुजा पवित्रात्म्या ये तुझ्या भुजा पवित्रात्म्या ये तुझ्या भुजा
uzo. Ye povitatmya Devoi tuzo uzo. Devoi tuzo uzo. Devoi tuzo uzo. Povitratmya, povitratmya, nitarkatomaka. Povitratmya, povitratmya, nitarkatomaka. Povitratmya, nitarkatomaka. Povitratmya nitarkatomaka. Ye povitratmya Devoi tuzo uzo. Ye povitratmya Devoi tuzo uzo. Devoi tuzo uzo. Devoi tuzo uzo. Povitratmya, povitratmya, gunkatomaka. Povitratmya, povitratmya, gunkatomaka. Povitratmya, gunkatomaka. Povitratmya, gunkatomaka. Ye povitratmya Devoi tuzo uzo. Ye povitratmya Devoi tuzo uzo. Devoi tuzo uzo. Devoi tuzo uzo. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ulamara, hallelujah, 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 hallelujah. अर्गांचे जोगलाचे द्वारादांचे जो सगळे काल संबंधित औसमिया आमच्या संगीतावर आमका तुझ्या कृपेन बोललेल्या बसो तुझ्या उत्तरा मुखांतर तुझ्या दैविक ज्ञाना मुखांतर तुझ्या कृपे मुखांतर आमका बेसंवादरी आदराने म्हणून आमका कृपा बेसंवादल्या बसो भलाई केलेल्या बसो समाधी केलेल्या बसो तुका वर्गाने तुका जोगला तुका वरदान. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान तुका समिया जेजो ओगलाप तुका समिया जेजो आराधन तुका समिया जेजो निठ्ठा तो बारिया समिया सोन भोग आमकां जालो जाल्यार ह्या संदर्भात जोरान समिया दोन ताळयो भेटया. प्रेज द लॉर्ड. जोरान प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. समिया सो आशीर्वाद घेऊन गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता. येद्या वडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्वीच्या रूपामला नव्या रीती आधार्या सलवण वेच्या अस्कदृश्य वार्ता
सीता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थूया. ये देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टां सुगडास तूं आमकां सरला. तुझ्या सोडून सबळ सदां सामचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दयन आमकां फोव कर. अशें तुजें उतर सदांच तें जिवें क्रियात्मक आनी खरें येतेश्ट फळ दिता तसलें फळ दिवचें उतर आमच्या काळजा मनांनी रुता करून आमी तुजे हात पांय कशें आमी तुजे दोळे तोंड कशें कान कशें जावन हें उतर जिवें तें क्रियात्मक आनी खरें जावन येतेश्ट फळ दिवचें तसलें जावं म्हूण मागता हांव. अशें करूंक तुजी कृपा आनी आदर मागण्या मुखार जोडून घेवंक आमची मागणी भवर्ताची बरवशाची आनी मोगाची जावंक आनी ह्या मुखांत्र जें कितें आमी तुजे तावन घेता तेंचे एरांतय वांटून घेवचें तसलें बरें मोरुता करून आमची मागणी सुफळ आनी यशस्वी कर म्हणून आमी मागता. जो जियेत आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससना. विराविया सदैव जावं सुमयाचें नांव आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव. तीन पटी सगळीं उड्या तळ्यान म्हणया सदैव जावं सुमयाचें नांव. आता आणि सदा सदैव जावं सुमयाचें नांव. आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव. आता आणि सदा आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव. आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव. आता आणि सदा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. परत तुमकां समेस्तां देव बरें गुण मागता आसतना हांव तुमच्या खातीर मागता तुमी म्हज्या खातीर आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावचें. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव वाचता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव वाचता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वादी भगीन कृष्णाच्या कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या न्हू पडल्या थोड्या वर्सां जावन तुम्ही म्हाका तो सांगात सहकार पाठिंबो दिला आनी म्हज्या सगळ्या वावरांत योजनांत त्या पासो सहकार तुमी दिला. ह्या पासत तुमकां हांव दिनवास पाठयतां देव बरें करूं म्हणटा. आनी काही इल्लोसो थोडो वावर बाकी आसा त्या पासो सहकार तुमचे जावन आशेता. फाटल्या 12 वर्सां जावन हे पुंटाळांत जावन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां तुमचे खातीर उडोवन आयल्यांत आनी जायतें बरेंपण ह्या पुंटाळांत तुमकां जालां.
हांगाचें देवाचें उतर तशेंच संस्काराची सगळी कृपा तुमचे थंय वळोवन तुमचे थंय जायतें बरेंपण जालां त्या पासून धन्य देवाक निरंतर आमी अर्गां दिता आनी मुखारय असलें बरेंपण तुमकां जावं दी म्हूण आमी मागता परत तुमकां दिल्ल्या सर्व तुमी दिल्ल्या पडट्या मोपाच्या सहकाराक आदाराक पाठिंबाक तशेंच कुमकेक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुडल्या कितें वावर बाकी आसा तो बऱ्यान करूंक जाय आसची सगळी खूब मोग आदार वर्त्या मोपान दिजे म्हूण विनंती करता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं हांगासर कळयलेल्या त्या एकाउंटाक तुमचे मोगाची काणीक तुमी धाडून कुमक करीसय म्हूण आमी एकांतर विनंती करता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी मरी माय तुमचे खातीर विनंती करून दी सांजूद तुमचे बसोद समे लागीं मागून येतेच बेसांवां धाडून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.